मध्ये अर्धा तुमका ही आमची मादई आवय आयज दुकान गळयता आनी आमी आयज मेरेन अजून मेरेन कान भेरे केले जाल्यार हेच घडयेक थावन आमचे कान उगडटले. आसात तुमी तयार आमची मादई तयार राखूंक? आसात तुमी? मादई आमची माय हे तुमच्या तोंडारूच उरोंक जाय. मादई आमची माय. आता आमी आयच्या दिसाक एक घडयेक हाजीर जावपाचो कारण म्हणल्यार मादईक लागूनच आयल्यात. बट एक आमी मुवमेंट चालू करतले. एक घडयेक थावून एक मुवमेंट आमी चालू करतले आनी तो मुवमेंट म्हणल्यार टुगेदर फॉर मादई मुवमेंट. टुगेदर फॉर मादई हो मुवमेंट आयचे घडयेक थावून चालू करतले. सो हो मादई मुवमेंट चालू करूंक तुमचो आमकां सांगात जाय. हो सांगात तुमी दिवंक आमकां तयार आसात? म्हाका दिसता सुमार 10%. आसात तुमी तयार मादईक? ओके. आतां हो मुवमेंट चालू करतना तिजो आमी एक लोगो तुमकां आवट करतात. मादईचो टुगेदर फॉर मादई लोगो तुमकां दवरला आमचे फुड्यान. आनी हे मुवमेंटाची हांव ल्हानशी म्हायती तुमकां दितां, चड कांय वेळ घेनासतना, कित्याक आमच्या फुडल्या इलेक्शनार उलोवपाचें आसा मातशेर. सो हो मुवमेंटांत म्हणल्यार हो मुवमेंट आसतलो ज्युडिशियस, जो सेन्सिबल आसतलो, जे आमचें बरेपण जावंक, कांयच्या कांय हे डिसिजन घेवचें न्हय. हें बरी हे जाणकारां लागीं बसोन आमी सगळे म्हायती घेतल्या आनी हो मुवमेंटाक हे ज्युडिशियस मुवमेंट आसतलो. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार हो मुवमेंट आमी चालू आसतलो खरो, पूण जेन्ना तो डायवर्शन जातलें, बंद जातलें, पूण आमचो हो मुवमेंट चालूच उरतलो. पूण हो मुवमेंट चालू दवरूंक तुमचो आमकां सांगात जाय. तुमचो आमकां सांबाळ मेळटलो. आनी तिसरें म्हणल्यार हो मुवमेंटाचो तिसरो भाग हे आमच्यो हो नॅचरल सोर्स आसा, वॉटर रिसोर्स आसा, ज्यो आमच्यो बांयो पोंड धाकटे फोंडारे बीन आसात, ते आमी प्रोटेक्ट करूंक जाय. हो हाचो मेन हेतू. हे आमी सगळे आमी बरे जाणकारां लागीं हांचे लागीं बसून ही सगळी आमी म्हायती घेतल्या आनी तांच्यांनी आमकां सांगात दिला. आतां हो मुवमेंट आमी चालू करतले, पूण हो मुवमेंट चालू करतना हांव मागतां विश्वेशा लागीं येवन ताणें माचयेर येवचें आनी हो मुवमेंट आमी प्लेज घेवन हो चालू करतले. हांव मागतां विश्वेशा लागीं माचयेर येवचें. गोंयकारांचे अस्तित्व राखूं, गोंयभुंयेची अप्रू राखूं, राखण देवाचे दोमोर राखूं. सुवारी साळ मादय वाचोया आमी, सुवारी साळ मादय वाचोया आमी. आमी सगळे मेळून, आमी सगळे मेळून, आमी सगळे मेळून. गोंय कोणाचे, गोंय गोंयकारांचे, गोंय कोणाचे, गोंय गोंयकारांचे, गोंय कोणाचे. हे गोंय म्हाजें.
तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयज जो लोक जाहीरनामो हांव फुड्यान हाडटा, जो तुमचे साक्षीन हांगा जो वाचतलो, तो एक माधवच्या पुतान जेन्ना तेणें आमकां बरोवन दिलो तेन्ना एक मॅसेज घातली की आपूण रक्ताची दुकां गळयली. म्हणल्यार चिता कितके डीप आनी कितको रिसर्च तेणें केला आसतलो. मनोज जेवता म्हणपालो म्हाका की तूं आयज कडकडटलो म्हणून. ना रे म्हणलें, हांव कडकडचें ना, स्टेजीर हांव भिना, तुजे फोटो मारता म्हणून. पूण खरें सांगलें ताणें, तो कडकडटलो कित्याक तो प्रेशर म्हाजेर आसा, कित्याक तेणें भितर अख्खें आयुश लायिल्लें आसा आपलें. जेन्ना हो जाहीरनामा जी सोपूत आमकां तेणें दिल्या ती फक्त आयुश लायिल्लें आसा तेणें. आनी तुमी जर बारीक नोट करता म्हाका जाल्यार हरशीं आमी शूज घालून चप्पल घालून वयर चडटा. आयज बारीक पळया, चप्पल घालूनच ना वयर चडला. ओदोर जेन्ना नुस्तें गावपाचें येल्लें तेवूय हांवें एवॉयड केलें, कित्याक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसा फुडें. आमी हें मुखार घेवन आमच्या खांदार घेवन वयचें पडटलें. जर आमच्या गोंयांत उदक ना, जर आमच्या ताळ्यान जर उदक ना जाल्यार आमची परिस्थिती तीच जातली जेन्ना आमकां इलेक्शना कडेन हे येवन 500 रुपये दिता आनी ताळो सुकोवन उदकाचो थेंब घालता पोलिओ डोसा सारको. तीच परिस्थिती आमकां जातली. हे परिस्थितीच्यान आमकां भायर सरचें पडटलें. हे परिस्थितीच्यान आमकां सगळ्यांक एकठांय घेवन वयचें पडटलें. प्रत्येक गांवांत लिडर करचें पडटलें. प्रत्येक गांवांत आपापले भुरग्यांच्या दोळ्यान दोळे घालून आमकां उबे रावचें पडटलें. तेन्नाच खंय तरी हो मुवमेंट जो आमी लॉन्च केला तो सक्सेसफूल जातलो. आसा तुमी बरोबर? तुमचो आवाज जाय, व्हडल्यान जाय. आसात तुमी बरोबर? आमची माय मादय, आमची माय आमकां जाय. आमची माय मादय, आमची माय आमकां जाय. हांव सुरवात करता त्या जड काळजान. हांव सुरवात करता जो जड कंठान. तुमचोय आदार जाय. हेजे फुडें हांगच्यानू विसरोन वयचें न्ही आमी. हे सुरवात आमी हांगच्यान स्टार्ट केले ते एंड बरें आमकां खूब झगडचें पडटलें. कित्याक आमचे राजकारण्यांक आमचे पडलेले ना. हेंकां फक्त पडला ते फक्त करोडांचे आनी तेंचे कितें बॉल्सां भरतली आनी ते सगळे वयतले आपल्या गांवांत जावं आपल्या हितून. हांगा कर्नाटकाचे जाल्यार तेवूय वयतले. आमी खंय वयतले? आयज कोणा कडेन कापसता. फाल्यां जर तुमची आवय बापूय बरो ना जाल्यार 2000 ते दोतोराक दिवपाक. हे खंय तरी आमकां स्वताक विचारचें पडटलें. ही ओथ आनी हो मॅनिफेस्टो जो जाहीरनामो, लोक जाहीरनामो मातसो व्हडलो आसा. कित्याक तेणें हितून खूब डीप स्टडी केल्या. जो माधवचो आमचो पूत आसा तेणें खूब डीप स्टडी केला. कितें चूक जाल्यार ती चूक म्हाजी आसतली जर वाचतना. कित्याक म्हाजें मुळावें शिक्षण कोंकणींतल्यान जावना आनी आमी कोंकणी आमची सगळ्या हितूनय आसची म्हणून, कित्याक लोकांक कळपा जाय म्हणून आमी सरकारा कडेन मागणी केल्या. म्हणून हो जाहीरनामो कोंकणीनूच वाचतले आमी. कितें चूक जाल्यार ती चूक म्हाजी आसतली आनी तुमी मोठे मनान ती मान्य करून घेवची. देव बरें करूं. वाचता हांव. गोंयकारांचो आवय समान पवित्र न्हंये खातीर लोक जाहीरनामो आनी तिच्या नांवान एक पवित्र सोपूत. गोंय आनी गोंयकारांक 11 मुखेल न्हंयांतली मादय फक्त आनी एक न्हंय न्हय तर उण्यांत उणी 2000 वर्सां तारिणी आनी गजलक्ष्मी म्हणून पुजतात ती देवी. मुळात पुराय मादय न्हंयचो वाठार पुर्विल्ले गोंयचो भाग आशिल्लो, पूण पोर्तुगीज राजवटी उपरांत तिचो विभाग जालो. लोकांनी हे न्हंयचें उदक केन्नाच प्रदूशीत केल्लें ना वाया घाल्लें ना. तिचो प्रवाह आडोवपा खातीर धरण घालपाचो लोकांनी केन्नाच विचार केल्लो ना. पूण ल्हान बंधारे सामान आनी पर्यावरणीय नदरेक तिगून उरपी आशिल्ले. 60-70 लागसार गोंयांतले प्रवेश बिंदू सावन भरपूर अरबी दर्याचे 5व्या उदका वांगडा आग्वादा फाटल्यान तिचे भव्य संगम मेरेन कर्नाटकान उदक वळोवपाचो वाद सुरू जाय मेरेन 3 राज्यांतील लोकांनी कसलोच ताण, भय आनी चिंता नासतना शांततेन उदकाचो आस्वाद घेतलो.
देखून स्थापन केल्लो हक्का प्रमाण दायज आनी परंपरा प्रमाण गोंयच्या लोकांक आमच्या व्हडल्या शेजारच्या राष्ट्रांची कसलीच आडमेळी वा हस्तक्षेप करिनासतना ती पर्यावरणीय स्थिती तिगोवन दवरपाचो अधिकार आसा. ह्या माणकुल्या आनी गोंयच्या ल्हान राज्यांतल्या लोकांक शांततेन रावपी आनी भुंयकांप, चक्रीवादळ, उजो, दुकळ आनी हुंवार आनी महामारी सारकिल्ल्या सैमीक संकटांक तोंड दिवन म्हादय न्हंयेक हजारांनी वर्सां शांततेन सहअस्तित्वात रावपी लोकांच्या तांच्या आदल्या जिवना प्रमाण गिरेस्त जिणेचो हक्क आसा. कृष्णपुरांतल्या भीमगड हांगाच्या चुनखडीच्या लेण्यांत आमच्या शिकारी संग्रहकर्त्याच्या पुर्वजांचे पांयचिन्ह आमकां दिसता. जेन्ना ते दख्खनांतले कृष्ण न्हंयचे देगेर मलप्रभा आनी घटप्रभा देगण हुंपून निमाणे ल्हान ल्हान भटक्या पंगडांनी मोर्चा काडून आराम करपाक स्थायीक जाल्ले. सुमार 50 ते 60 हजार वर्सां आदी गोंयांत तेंची मायभूंय जाली. 60 वर्सांचो दायज अचकीत कसो बदलूं येता. देखून हे घोशणापत्रा वरवीं ताच्या शेवटाक म्हादयचो गंभीर आनी पवित्र प्रतिज्ञा वरवीं सादारणपणान गोंयचे लोक आनी खासा करून म्हादई न्हंयच्या देगणांतले रहिवासी फुडली मागणी करतात. आमची पयली मागणी, जी मेरेन फुडल्या काळान केन्ना तरी नवी पिळगी आनी नवे फुडारी पुराय वाळ गोंयांत विलीन करपाचे थरायना तो पर्यंत व्हड न्हंयो आशिल्ल्यो महाराष्ट्रा आनी कर्नाटका हे व्हड राज्यांनी सद्याच्या जलविज्ञान प्रवाह आनी वाहिनी भूमिगत आडमेळी हाडूंक पावना. तातूंत न्हंयची सगळ्यो व्हांवपी उपन्हंयो, प्राथमीक, दुय्यम, तृतीयक प्रवाहाचे जाळे, देखणां आनी व्हाळाची भुंयरूप पर्यावरणीय जलविज्ञानीक संरचना तयार करपी सगळे सूक्ष्म उदका व्हाळ हांचो आस्पाव जाता. आमची दुसरी मागणी, महाराष्ट्र आनी कर्नाटका बेसिनांतल्या थळाव्या रहिवाशांनी तशेंच म्हादई न्हंयच्या उदका लागसार वा ताचेर आदारून रावपी लोकांक जर ताचो वापर पुर्वजां सारको दिसपट्ट्या पिवपा खातीर आनी शिंपणां व्हाळ गरजे खातीर केल्यार वा उदकाचो प्रदूशण करपाक ना जाल्यार हरकत ना. गोंयांत कसलेच तरेचे प्रदूशण करपी उद्देग वा रासायनीक सारे आनी किटनाशकाचो चड वापर करपाक परवानगी दिवची न्हय. आमची तिसरी मागणी, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्या म्हादय न्हंयच्या देगणांतल्यान थळाव्या रहिवाशांनी कायदेशीर गरज गोंयचे लोक समजतात आनी न्हंय एक प्राचीन उदका स्तोत्र म्हणून सद्याची स्थिती तिगोवन दवरपाक खातीर ताची सादारण समजूत आनी आदार जाय. घडये अस्तंत घाटांतील एकूच अस्तंत व्हांवपी न्हंय जिचेर व्हडलें धरण ना. गोंय भायल्या लोकांक म्हादय न्हंयच्या देगणांतल्या नाजूक न्हंयांच्या भागांचें संवर्धन, सांबाळ आनी राखण करपाचें कर्तव्य आसा. जगातीक उश्णताय आनी हवामान बदल आनी बेकायदेशीर अनियंत्रीत रानां कापणी, बेकायदेशीर खाणकाम, कटाव म्हादय न्हंयच्या देगणाक उदकाची तूट आशिल्लें न्हंयचें देगण म्हणून मानूं येता. ही अशी खात्री गोंयच्या लोकांक आनी म्हादय न्हंयच्या देगणांतल्या लोकांक आसा. अशा तूट व्हाळांतल्यान खंयचेय प्रमाण उदक मलप्रभा, घटप्रभा वा काली न्हंय सारकिल्ल्या हेर खंयच्याय न्हंयच्या देगणांत खंयच्याय तांत्रीक मार्गान वळोवपाक गोंयचे लोक आनी म्हादय न्हंयच्या देगणांतले लोक पुरायपणान विरोध करतात. गोंयचे लोक आनी म्हादय न्हंयच्या देगणांतले रहिवासी UN उदक, संवसारीक उदक मंच, संवसारीक उदका मंडळ ह्या डायव्हर्शनाची प्रस्नाचेर संवेदनशील आसतले आनी अधिकृतपणान भारतीय राज्याक निर्देश दितले की आदली त्रासदायक भोगिल्ली परकी वसाहत आशिल्ली गोंय आनी संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण कार्यावळ UNP आनी IUCN आनी CBDच्या सचिवालयान 3 बेसिन्स राज्यांतली प्राचीन म्हादय न्हंयच्या देगणांतल्या सद्याच्या आनी खाशेल्या पर्यावरणाचेर यंत्रणेचे सैमीक रावपाचे थळ, वनस्पत आनी मोनजात हांचे संवर्धन संरक्षणाची खात्री करची पडटली. हे मतींत घेवन युनेस्कोच्या कोरिरींतल्यान अस्तंत गटांतल्या उण्यांत उणें संशोधन केल्लें पूण भरपूर आनी अजुनी निव्वळ मध्य भागांत गरज आसा. थळावे शिंपणावळ, घरगुती उदका पुरवण, तितले बरे पर्यावरण अनुकूल मायक्रो
आयडल वीज निर्मिती तंत्रज्ञान वापरून तांत्रिक आणि आर्थिक नदरेन अभिनव पद्धतीन मदत करची. म्हादय न्हंयच्या देगणांतल्या लोक थळाव्या विक्रेतीत आणि शाश्वत हरीत आणि निवळ वीज निर्मितीचेर आत्मनिर्भरता मेळोवपा खातीर न्हंयच्या प्रवाहात बंद आशिल्ले उर्जा थरपाक सक्षम आसात. कोटणी उपन्हंयेचेर व्हडलो जलविद्युत प्रकल्प बांदपाची गरज ना आणि गोंयांत स्वताची वाडिल्ली वीज मागणी पुराय करपा खातीर उदकाचो मुक्त प्रवाह वापरूं येता हें तांकां कर्नाटकाक दाखोवंक मेळटा. गोंयच्या लोकांनी आणि म्हादय न्हंयच्या देगणांतल्या रहिवाशांनी म्हादय उदका न्यायाधिकरण MWDT पुरस्कार पयलींच नाकारला, कारण तो पयलींच उदकाची तूट बेसीन आशिल्ल्यान आणि ह्या घोशणापत्रान हे निर्णयाची पुष्टी केल्या. गोंयचे लोक आणि म्हादय न्हंयच्या देगणांतले रहिवासी खंयच्याय प्रकारच्या दर्या देगेवेल्या खेळा खातीर वा लंगर घालपी कॅसिनो न्हंयचो वापर करपाक दिना, कारण जुगार हे एक सामाजीक वायटपण आणि पवित्र न्हंयेक जुगार खेळपाच्या पातकांनी बदनामी करपाक मेळना हे आमच्या पवित्र न्हंयच्या सोबीतकाय आणि प्राचीन स्वभावाच्या न्हंयेचेर येणावळ निर्माण करपाचे एकदम अनैतीक मॉडेल. आणि गोंय विधानसभेक दुरुस्ती कायदो हाडल्यार 15 ऑगस्ट 2023 पयलीं सगळ्यो ऑफशोर गेमींग कार्यावळी वा कॅझिनो कायमचे काडून उडोवपाची मागणी आमी करतात आणि ताची जीर्णोद्धार करपाची मागणी करतात, जेणे करून पणजी शहरा वेल्यान व्हांवताना मांडवीच्या न्हंयच्या मूळ उदकांचे दृश्य आमी सोबीतकाय आमकां पळोवंक मेळटले. तशेंच गोंयांतल्या हेर खंयच्याय न्हंयांत कॅझिनो जहाजां स्थलांतरीत करपाक आमी विरोध करतात. गोंयकारांक चडांत चड फायदो जावपी निवळ आणि टिकाऊ न्हंय आधारीत पर्यटनाचो फाटबळांत आमी आसात. तेच प्रमाण हे पवित्र न्हंयतल्यान नुस्तें मारपा खातीर स्फोटक पदार्थ वा रसायनां वापरपा अशा खंयच्याय प्रकारच्या बेकायदेशीर नुस्तेमारी पद्दतीक आमी विरोध करतात. आणि घरगुती सांडपाणी आणि उद्देगीक निर्वाता वेल्यान वा नौका नयनांतल्यान पवित्र न्हंयचे कसलेच प्रदूषण आमी सोंसचे नात. गोंयचे लोक आणि म्हादय न्हंयच्या देगणांतले रहिवासी फुडाराक तिचो मोग आणि पुजा करपी सगळ्यांक नोकरी, उत्पन्न, खोस, प्रेरणा, सृजनशील आवेग आणि खोशी दिवंक ही न्हंय आपल्या खातीर पवित्र अशें पळोवपाचो यत्न करतले. गोंय सरकारान MWDT खातीर वापरलेले आणि ताचे मुखार दवरलेले सगळे कागदपत्र स्कॅन करून अपलोड करचे पडटले. तातूंत आतां मेरेन भौशीक चौकशींतल्यान लिपयिल्ले सगळे म्हत्वाचे तांत्रीक अहवाल आस्पावीत आसात. तेच प्रमाण AG गोंयच्या कार्यालयान भारतीय संसद आणि वरिष्ठ न्याय वेवस्थेच्या कार्यवाही आणि वादविवाद सारकी पुराय पारदर्शकता दाखोवपाक जाय. ताजे सादरीकरण सोडून आणि 26 जानेवारी 2023 पयलीं म्हादय प्रश्ना संबंधी दरेक प्रकरणांतले सगळे कायदेशीर कागदपत्र अपलोड करपाक जाय. ह्या आंतरराज्य प्रश्नाचेर खंयचीय गुप्तताय आसल्यार लोकांच्या मुळाव्या हक्काचो भंग आणि लोक आनी गोंयचो प्रेसांचेर अविश्वास अशें मानतले. ह्या घोशणापत्रा वरवीं गोंयचे लोक आनी म्हादय न्हंयच्या देगणांतले रहिवासी कळसा आनी बांदोरा प्रकल्पाक न्हयकार दिल्याची घोशणा करतात. प्रस्तावित म्हादय जलविद्युत प्रकल्प आनी म्हादय उदक वेवस्थापन प्राधिकरण वा MWMA तयार करप, जे कावेरी उदक वेवस्थापन प्राधिकरण CDWMA तयार करपाचे वावरतल्यांक वचपी प्रस्नाक आनी गुंतागुंतीचे करतले. गोंय हे सामकें ल्हान आनी असुरक्षीत राज्य. अजून प्रस्तावित मेगावेटाचेर फकत एक अधिकृत प्रतिनिधी असल्यार गोंय सरकार कांयच करपाक शकचें ना. हे घोशणापत्रा वरवीं गोंयच्या लोकांनी आनी म्हादय न्हंयच्या देगणांतल्या रहिवासी गोंय सरकारचे तज्ञ पॅनलान 1999 ते 2000 वर्सां खातीर तशेंच 2051 वर्सां खातीर तयार केल्ली मुखेल येवजण पद्धतशीरपणान चालीक लावपाची आनी तिच्या प्रलंबीत आशिल्ल्या सगळ्या आराखड्याची अंमलबजावणी करपाची मागणी करप. उदक काडपा खातीर
खंयचेय नवे ल्हान प्रमाणांतले प्रकल्प चालीक लावचे पयलीं थळाव्या ग्रामसभांक मान्यताय दिवप आनी सगळ्या प्रकल्पाचेर मुख्य आनी नितळ चर्चा आनी प्रकल्पा संबंदीत म्हायती पुराय उक्ती करप सक्तीचें आसूंक जाय. 1970च्या दशकात सोनळ सत्तरी हांगा प्रस्तावित केल्ले मांडवी माध्यम शिंपणावळ प्रकल्पाचे MMIP परतून मूल्यपान करून गरजो जाणून घेवपाक जाय. थळाव्या वेचून आयिल्ल्या अधिकाऱ्या कडल्यान मान्यताय मेळोवन आनी ती उणी करपाक खातीर आनी तिची दीर्घ काळाची पर्यावरणीय आनी आर्थीक कार्यक्षमताय मोल वापा खातीर MOF कडल्यान मान्यताय मेळोवन उपरांत वाडट्या उदकांच्या संकटाचेर फाटभुंयेचेर सत्तरी आनी डिचोली तालुक्यांनी उदका पुरवण गोंयच्या लोकांनी आनी मादई न्हंयच्या देगणांतल्या रहिवाशांनी जाहीरनाम्याची मागणी केल्या. गोंयांतल्या त्याच्या प्रवेश बिंदूसान आग्वाद हांगच्या अरबी दर्याकडे मेळप्या मेरेनच्या सगळ्या प्रमाण थळाव्या बेसीन पातळेची हवामानशास्त्रीय न्हंयचे जलविज्ञानीक काळांचे मापन करपा खातीर आविल्ल्या संवेदक आनी उपकरणाचे जाळें स्थापन करचें आनी गांजे मेरेन मादई न्हंयचे भौतीक रसायनीक मापदंड गांजे सावन आग्वाद मेरेन मांडवी न्हंयची भरती सुकती खारसाण गांजे सावन दूधसागर मेरेनच्या गोड्या उदकाचो ताण गोंयांतल्या प्रवेश बिंदूसान अरबी दर्याकडे मेळे पर्यंतच्या न्हंयाच्या राजवटीचेर सतत नियंत्रण दवरपा खातीर आगू आडा सर्व मानक स्थानीक खोरे पातळी क्लेमॅटोलॉजिस्ट प्रवाह जलविज्ञान माळ मोजपा खातीर आधुनीक संवेदक आनी उपकरणाचे जाळें स्थापन करचें. हे खातीर निवृत्त NIOचो संचालक आनी मांडवी न्हंय तज्ञ डॉक्टर सतीश R. शेटे यांच्या अध्यक्षेखाला उच्च पांवड्यावेली कार्यदळ समिती नेमून संवसारीक दर्जाची मल्टी पॅरामेट्रिक माप सुविधा स्थापन करपाचे पुराय आज्ञापत्र दिवचे अशी मागणी गोंयचे लोक आनी मादई न्हंयचे देगणांतले लोक हे घोशणापत्र वरवीं करतात. पुराय आंतरराज्य बेसिना वयल्यान सगळे हवामान उडाणाचे नियंत्रण करपा खातीर रिमोट कंट्रोल कॅमेरा ड्रोन आधारित निरीक्षण युनिट स्थापन आनी महाराष्ट्रांतल्या मादई न्हंयच्या देगण्याचे स्थिर प्रतिमा आनी व्हिडिओ काडप आनी कर्नाटकाक गरजेच्या परवानगी मेळ्ळ्या उपरांत आनी डेटा हे तितूय राज्यांतल्या लोकांक फुकट ऑनलायन उपलब्ध करून दिवपाक जाय. अशे तरेन ड्रोन आधारित निरीक्षण केल्यार न्हंयचे पर्यावरण आनी जलविज्ञानाचेर कसलेंच अतिक्रमण वा लुकसाण जावचें ना अशी मागणी गोंयच्या लोकांनी आनी मादय न्हंयच्या देवळांतल्या लोकांनी हे घोशणापत्र वरवीं केल्या. राज्यांतल्या हे सगळ्या न्हंय प्रणालीक अशीच देखरेख प्रणालीची गरज आसतली हे सांगपाची गरज ना. दूधसागर धबधब्याक पोशण दिवपी कटना आनी पालना न्हंयचो प्रवाह पळोवपाची कर्नाटक सरकारची फुडली येवजण बरीच आदींच आडावची पडटली. वाळवंटी न्हंयेच्या स्त्रावाचेर आनी सामान्य प्रवाहाचेर परिणाम आनी बदल करपाची महाराष्ट्र सरकारची सद्याची आनी फुडाराची येवजण आदींच आडावची. नियोजीत बिर्डी आनी हलतरा प्रकल्पाक गोंय आनी सकयल्या प्रवाहांतल्या थळाव्या समाजांची संमती बगर परवानगी दिवंक फावना. हे घोशणापत्र वरवीं गोंयचे लोक आनी मादय न्हंयच्या देवळांतले रहिवासी मागणी करतात की गोंय सरकाराच्या विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान खात्या खाला भौशीक निधींतल्यान गोंय राज्य रिमोट सेन्सिंग केंद्र सक्रीय करून पुराय न्हंयच्या देगणाचे उच्च रिझोल्युशन मल्टी स्पेक्ट्रम उपग्रह प्रतिमा सुरू करपाक आनी मेळोवपाक शकतात. नेमान जमनीचेर जावपी खंयच्याय गंभीर बदलाचेर पयसुल्ल्यान निरीक्षण करपाक आनी हो डेटा संपादन केल्या उपरांत 15 दिसां भितर हे केंद्राचे संकेतस्थळार अपलोड करचो पडटलो. संयुक्त राष्ट्र उदक संवसारीक उदका मंच आनी संवसारी उदकाचो धोरणा प्रमाण गोवा न्हंय संवर्धन आनी उदका संसाधनाचे टिकाऊ वापर कायदो 2023 नांवाचो वेगळो राज्य कायदो करप आनी हो कायदो करचे पयलीं भौशीकपणान सल्लो घेवचो, तातूंत सुदारणा करची, सादर करची, चर्चा करची. ह्या घोशणापत्रां वरवीं गोंयच्या लोकांनी आनी मादई न्हंयच्या देगणांतल्या लोकांनी गोंयच्या 8व्या विधानसभेत 2022 ते 27 हो कायदो संमत करपाची मागणी केल्या. नगरपालिका कायदो CCP कायदो
गोवा पंचायत राज कायदो आणि गोंय पंचायत राज कायदो हातून गरजेच्यो दुरुस्ती करून म्हादय न्हंयच्या देगणांतल्या सगळ्या वेंचून आयिल्ल्या थळाव्या अधिकाऱ्यान वैज्ञानीक म्हादय न्हंय थळावी संवर्धन आणि संरक्षण मंडळ या MRLCPC स्थापन करप। वयर सांगिल्ल्या गोरिका खाला MRLCPC कायदेशीर दर्जो आणि अधिकार दिवचे अशी मागणी गोंयचे लोक आणि म्हादय न्हंयच्या देगणांतले रहिवासी ह्या घोषणापत्रा वरवीं करता। दर वर्सा गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात उदका संसाधन खात्यान म्हादय न्हंयचे देगण 2023-24 असो सविस्तर तांत्रीक अहवाल तयार करचो आणि म्हणून दर एका मानक न्हंयच्या देगणाचेर आनी चॅनल पॅरामिटराचेर शेतांतल्यान एकठांय केल्ले योग्य म्हायती सोडची ह्या घोषणापत्रांतल्या लोकांनी आनी म्हादय न्हंयच्या देगणांतल्या रहिवाशी मागणी आसा। तशेंच WRD महाराष्ट्रांतल्यान आपल्या समक्षकांक विनंती करता की तशेंच कर्नाटका आपल्या वाठारांतल्या संबंदीत उदका वाड डेटा आमकां वाटपाक गोंयच्या लोकांक आनी म्हादय व्हाळांतल्या रहिवाशांची खातीर तशें अस्तित्व आनी लायफलायन न्हंयचेर आदारून रावप हो भारताचो संविधानांत संयुक्त राष्ट्राच्या संधीत आस्पाव केल्लो मुळावी मानवी हक्क आसा आनी तांकां दार ठोकपाचो अधिकार राखून दवरला। भारताचो राष्ट्रपती आनी जर हेर दस्तक अपेक्षीत थारली जाल्यार मागीर संयुक्त राष्ट्राच्या सार्वत्रिक सभेत आनी UNEP, FAO, UNDP, CBD, IPC ह्या हेर संघटनाक त्यांच्या पारंपारीक हक्काची राखण करपा खातीर याचिका सादर करतले। भारतीय राज्य आनी त्याची घटनात्मक यंत्रणा हे दिवपाक अपेस येवचे ना हे निश्चित। गरजेचो न्याय दिवचो आनी ल्हान राज्यांतले ल्हान वंशीक समाज म्हणून तांचे जिवीत धोक्यार पडल्यार तांकां हे प्रश्नाचो अंतरराष्ट्रीयकरण करपाक बाध्य करप अशें गोंयच्या लोकांची मागणी केल्या। देखून हे घोषणापत्र आतां आमी फुडाराक गोंयच्या शांतताय मोगी लोकांक आनी म्हादय न्हंयच्या देगणांतले रहिवाशी घुटमट आनी संघटीत आनी निर्धारीत संकल्पाचो मानपाचो आसा जो एकदम नव्या तरणाटे आनी गतीशील भागधारकाच्या बऱ्या राजकीय पक्षाक व क्रांतिकारी कार्यावतल्यान व्यक्त जाता। न्हंयचे देगण सुकचे पयलीं आनी गोंय मनशान तयार केल्ले वाळवंट जावचे पयलीं मागणी पुराय जाय मेरेन शांततेन आनी लोकशाय पद्दतीन छाप प्रसारीत करपाक उजवाडाक हाडपाक प्रचार करपाक समाज वापक चॅम्पियन करपाक आनी पाळपाक अधिकृत गोंयकार पक्ष RGP म्हादय खातीर एक गंभीर प्रतिज्ञा करता। फुडली जी प्रतिज्ञा जातली ती म्हादय खातीर आसतली। हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता आपल्या मोबायलाच्यो टॉर्च पेटोवन मातशें उबे रावचें। हांव सगळ्यां लागीं मागता मातशें तांच्यांनी सगळ्यांनी आपलो मोबायल भायर काडचो दर एका लागीं आनी आपली फ्लॅशलायट ऑन करची। आमचो बाप आतां विशेश प्लेज वाचतलो। म्हादय खातीर एक पवित्र व्रत हे घोषणपत्राचेर मानवी आमची स्वाक्षरी दिवचे पयलीं आमी आमच्या देवान दिल्ल्या पवित्र हावेक म्हादय न्हंयचो आवाहन करून आमची प्रामाणिकता आनी प्रामाणीकपण दाखयता आनी गोंयचो आशिर्वाद दिवपी सगळ्या देव देवी आनी संतांच्या नांवा सकयल दिल्ले पवित्र प्रतिज्ञा करतात। आमी स्वाक्षरी करपी प्रतिज्ञा करतात की वैयक्तीक आनी सामुहीकपणान खासगी वा भौशीक वाठारांनी आमी न्हंय म्हादयचे नांवान उत्तर दितात की आमी उदक वाया घालचे नात, ताचो चड शोशण करचे ना वा खंयच्याय तरेन प्रदूशीत करचे नात। आमचो दिसपट्ट उदकाचो वापर उणो करून शक्य तितली वांटोवपाचे आमी शक्य तितले उदक रिसायकल करपाचे आमी उत्तर दितात। आमची दुसरी प्रतिज्ञा आमच्या राज्यांतल्या सगळ्या देवान दिल्ल्या उदका स्त्रवाची आनी उदका संसाधनाची राखण करपाचे आमी उत्तर दितात। आमी आमच्या पुर्वजांनी केल्ले भशेन पावसाचे उदक शक्य तितले वांटोवपाचे यत्न करतात।
आमची तिसरी प्रतिज्ञा. आमच्या राज्यांतले सगळे सूक्ष्म आनी ल्हान उदका व्हाळांची राखण आनी संरक्षण करपाचे आनी तांचे नाश करपाची खंयचीय कृती आडोवपाची आमी उतर दितात. आमचो चवथो प्रतिज्ञा. व्हाळ देग वनस्पत आनी मोज्जात आनी महादय न्हंयांत व्हांवपी उदकाचो दरेक थेंब सांबाळपाची राखपाची राखण करपाची खाशेली जापसालदारकी घेवपाची आमी उतर दितात. आमी न्हंय म्हादईक वचन दितात की देवाच्या नांवान आमी तिका केन्नाच निराश करचे नात. आमी विवेक बुद्दीन आनी जबाबदारपणान वागतले आनी तशेंच आमच्या भुरग्यांक आनी तांच्या भुरग्यांक आनी फुडाराक मोलादीक गोड्या उदकाचो साधनाचो विवेक बुद्दीन वापर करपाक खूब जपालदार आसतले. अशें गंभीर आनी पवित्र प्रतिज्ञा नासत जाल्यार हे लोकांच्या घोशणापत्राक आदर दिवपी आमची स्वाक्षरी आनी नैतीक नदरेन आसतली आमकां खबर आसा. देव बरें करूं. जे जाण आयज पर्यंत मादई जी देवी मादई आसा तिका वाटोवपा लागून यत्न करतात हेजे फुडें करतली तेका म्हाजो काळजांतल्यान नमन. सगळी उक्तावणी करून बाब विश्वेशान तुमकां तुमच्या मुखार दवरला. म्हादय कितें ती आतां कोणाचे मनांत दुबाव उरोंक जायना. सो हांव मागता सगळे तांय विश्वेशाक आनी एकदां मोठ्यान ताळी जावं दी. म्हादई आमची माय. मोठ्यान जावं दी. प्लेज घेतला आमी. म्हादई आमची माय. म्हादई आमची माय. म्हादई आमची माय. आतां एक तुमी आयकलां आसतलें एंटरटेनमेंट आमी घरा लागीं पळयतात आनी एक सेंटेन्स हिंदी मुवींतलो एक बार कमिटमेंट लिया तो खुद का भी नहीं सुनते मातशा हें जाल्ली आसतली खुद का भी नहीं सुनते. होच कमिटमेंट आयज आमचो दर एकल्याचो जावंक जाय. म्हादईक लागून आमी जो आयज कमिटमेंट घेतात कितेंय जावं हांव म्हजेंच आयकचो ना पूण म्हादई खातीर कितेंय करूंक तयार आसा हें तुमच्या काळजांतल्यान येवंक जाय. आसात तुमी तयार? आतां आमचे फुडलो जो पळय स्पीकर आसा ताजे उपरांत मनोज येतलो. ताज्या उपरांत मनोजा उपरांत नॅशनल एंथम जातलें आनी नॅशनल एंथमा उपरांत आमचो कमिटमेंट तो दवरला त्या कारणा खातीर आमी सिग्नेचर कॅम्प करतले. दोनूय बाजूनी वो एक बाजून आमी सिग्नेचर तुमचे घेतले. तुमच्या मनांतल्यान तुमकां दिसता वो आमी बेश्टीच मिटींग आसा म्हणून येयल्यात हें जावंक जायना. म्हादय आमचें जिवीत जाल्लें आसा हें आमी वळखून घेतलां. सो इतलो पयस जावन आमी आमचो वेळ काडून येयल्यात. फुंगसांवां आनी जायतीं आमकां मोलादी कामां आसलीं ती आमी फाटीं दवरून हे म्हादय आमच्या आवय पासत आयल्यात. सो थोडो वेळ घेवचो. मिटींग काबार जाता वो नॅशनल एंथम काबार जालें म्हणटोर आमी घरा जावची न्हय उपयोग ना. तें जाल्यार आमी हो मुवमेंटाक येवंक ना. हे मिटींग एक भाशणां आयकूंक गेलो मनोजाचे मनोज येवन कोणाक तासता तें जावंक जायना. ते कारण आयकूंक आयल्यात हें जावंक जायना. आमचो कमिटमेंट आमी म्हादईक लागून आयल्यात. एक गोंयकार कसो गोंयकारा मदें आयला हें जावंक जाय. थोडो तुमचो वेळ जाल्यार जाता सगळ्यांनी सिग्नेचर करून घरा परतचें. सो आतां आमचे फुड्यान इतलो वेळ वगडाय नासतना मागता आनी एक कळवणी आसा. उपकार करता जायते आमकां भायर आमचे भाव भायर परदेसांत काम करतात वो कांय कारणाक लागून ते आयज आमचे मदें येवंक पावूंक ना. तांचे आमकां फोन येतात की तांकां डिस्टर्बन्स येता म्हणून तांकां लायव्ह व्हिडिओ पळोवंक मेळना. सो उपकार करून मागता तुमी आजून मेरेन डेटा ऑफ करूंक ना जाल्यार डेटा ऑफ करूंक हांव मागता प्लीज. आतां
सगळ्याचो मोगाचो आणि आवडीचो एकलोच मनच भरप तुमच्या मुखार येता आणि जाव दिता उजो 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 आणि एक जाव दी आणि एक परताव दी उजो असो गोंयकाराक उलो मारून जागयला मनोज भावान 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 हॅलो उजो एक वर्स जालें लास्ट मिटींग केल्या इतलो नर्वस हांव गेली 2-3 वर्सां केन्ना स्टेजीर चडटा नासलो पूण आयज चड नर्वस आसा विश्वेश सांगतालो तेका हांव सांगतालो तुजे पांय कडकडटले म्हणून पूण म्हाजेच पांय कडकडटा आयज एक वर्स मिटींग जावंक ना पूण ह्या एक वर्सान रेव्होल्युशनरी गोवन्साची फॅमिली खूप वाडलेली आसा खूप व्हडली जाल्लेली आसा आनी आयज जी मिटींग घडटा हांगा जे आमी एकठांय आयज येयला हांगा ते आमच्या आवयक लागून आमच्या मायक लागून आमच्या मादयक लागून हांव ह्या मादयचो पूत ह्याच मादयचे उदक पिवन माझ्या आवयन म्हाका पोटान दवरलो 9 म्हयने ह्याच मादयच्या उदकान जेन्ना हांव जल्माक येयलो तेन्ना म्हाका पुसलो तेन्ना म्हाका न्हाण घातलो ह्याच मादयच्या उदकान माझ्या आवयच्या पोटान दूद येयलें तें दूद हांवें पिलें तेच दुदान हांव व्हडलो जालो जेन्ना हांव जीव सोडटलो तेन्ना ह्याच मादयन म्हाका परतो वचपाक जाय हीच मादय म्हाका वेग मारतली हीच मादय म्हाका आपल्या कडेन व्हरतली पूण तेन्ना ती मादय आसतली काय ना हो प्रश्न आमकां पडला ती मादय आसतली काय ना आमी आसतले नासतले हजारांनी वर्सां जाली मादय व्हांवता खळखळून हांसत येता आमची तान बगयता आमकां अन्न दिता आमकां नुस्तें दिता आमकां पर्यावरण दिता आमकां ऑक्सिजन दिता आनी आमची जी कूड आसा आमची जी बॉडी आसा त्या बॉडीन जे 70% 70% जे उदक आहा ते ह्याच मादयचे आहा ही मादय आमच्या आंगान आहा ही मादय थंय ना डोंगरार ही मादय आमच्या आंगान आसा आनी आमच्या आंगांतली मादय आयज ही कर्नाटका व्हरपाक सोदता आनी डबल इंजीन व्हरपाक सोदता आमच्या आंगांतली मादय जेन्ना हांव म्हणटा आमच्या आंगांतली तेन्ना आमची आवय आमकां व्हरपाक सोदता आमची बॉडी व्हरपाक सोदता आमची कूड व्हरून कर्नाटकाक विकपाक सोदता हे दलाल ज्यांच्यानी फक्त पैसो केला ज्यांच्यानी फक्त राजकारण केला ज्यांच्यानी फक्त आमच्या बायलांक मिटिंगे काडून बसयला फुगड्यो घालपाक लायला आनी फुलां मारपाक लायला आनी आमच्या भुरग्यांक बॅनरां मारपाक लायला त्या राजकारण्यांनी आयज आमची मादय व्हरून कर्नाटकाक विकली आनी मोगी आमी न्हिदला आयज आक्रोश जावपाक जाय आसलो ज्वालामुखी फुटपाक जाय आसलो आयज क्रांती जावपाक जाय आसली गोंयभर आमकां खबरूच ना आमच्या नळाक उदक खंयच्यान येता तें उदक खंयचें येता आमी शावरा पोंदा न्हाता आमी गाडयो धुता आमच्या भुरग्याक आमी उदक घालता खंयचें उदक हें फक्त नळाक येता म्हणून आमी विचारता की तें उदक ही मादय दिता डोंगर फोडून खडपां फोडून वाट करून ती गोंयान येता आमकां लागून आमकां पोसपाक आमच्या आंगान वचपाक आमकां जिते दवरपाक आमची तान भागोवपाक आनी ते मादयक लागून आयज आमी जर भायर सराना ज्या मादयक लागून जर आमी मरपाक तयार जायना जाल्यार आमी आमकां गोंयकार म्हणपाचे ना ह्या मादयचे पूत म्हणपाचे ना आमी आमकां मादय ना जाल्यार गोंय ना गोंय ना जाल्यार गोंयकार ना ही लक्षांत दवरा मादय ना जाल्यार गोंय ना आनी गोंय ना जाल्यार गोंयकार ना आनी गोंयकार म्हणजे आमीच नासतले ह्या जमनीचेर आमीच नासतले आमकां वाटोवपाक भायर सरया
ती आवय उलो मारता. तुम्ही एक सॉंग पळयलें, एक एक येदे व्हडलें लिरिकल सॉंग तुम्ही जे पळयलें, ते एका मनशान बरयला, एका गोंयकारान बरयला, जेचे काळीज रडटा गोंयांक लागून, जेचो आत्मो रडटा गोंयांक लागून, जो दीस आनी रात गोंय 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 आनी गोंय म्हणून रडटा, गोंय म्हणून मरता, गोंय म्हणून जगता. आमी ताका नांव दवरला ज्वालामुखी. हो ज्वालामुखी आतां फुटलेलो आसा. हो ज्वालामुखी आतां उद्रेक करपाक तयार आसा. ते सॉंग ही म्हादय आमची उलो मारता आमकां, गोंयच्या पुताक उलो मारता, जीव गेलो म्हणून सांगता. जीव गेलो, जीव गेलो, जीव गेलो. जा रे गोंयकारा जागो म्हणटा, जा जागो म्हणटा. कितलो न्हिदतलो, कितलो सुचागाद रावतलो, कोणाक भिवन? ह्या पप्पूक, असले पप्पू असले हजार येवन गेले. एक म्हादयचे लाड आनी हो पप्पू गायब जातलो, गायब. पूण आमी तेका भियातात, लोक तेका भियाता. ते मोदी, अमित शाह, अरे ते गेले तेल लाय, ते थंय रावनी. आमचे गोंय आमी वाटोवपाक आसात हांगा. भियोन भियोन जगोन 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 आयज कितें परिस्थिती येयली. नोकरी ना, धंदो ना, जॉब ना, आमकां जमीन ना, आनी आयज आमचे उदक पासून आमच्या कडेन ना. उदक ना आमच्या कडेन, उदक ना. रडटात उदकाक, डेली रडटात. थोडे शिकलेले आसतले, डॉक्टर, इंजिनियर, तांकां दिसता आमी ह्या मुवमेंटान कित्याक घेवं. तुम्ही जेन्ना हॉस्पिटलान ऑपरेशन करता, जेन्ना उदक लागता, ती हीच म्हादय दिता उदक. जे इंजिनियर कन्स्ट्रक्शन करता, बिल्डिंग बांदता, बंगलो बांदता, तेन्ना हीच म्हादय उदक दिता तुमकां. आनी त्या म्हादयच्या उदकाक लागून तुमी इंजिनियर आयज थंय बिल्डिंग बांदतात, घर बांदतात आनी तुमची फॅमिली चलयता. लक्षांत दवरा. ट्युरिजम इंडस्ट्री आसतली, कोणाचेर चलता? ह्याच उदकाचेर, ह्याच गोंयचेर. पूण आमकां ते लक्षांत येना. आमी आमचें जीवन ह्या म्हादयक कनेक्ट करिना, ह्या आवयक कनेक्ट करिना. आमी स्लोगन दिता, आमची म्हादय आमकां जाय. हे स्लोगन काळजान आसपाक जाय, मनान आसपाक जाय, मेंदून आसपाक जाय, तकलेन आसपाक जाय. ईच अँड एवरी सेकंड, ईच अँड एवरी मिनिट, जो पर्यंत आमी जिते आसा, जो पर्यंत ह्या म्हादयचें उदक आमच्या बॉडीन आसा, आमच्या कुडीन आसा, तो मेरेन ह्या म्हादयक लागून आमी जगपाक जाय आनी ह्या म्हादयक लागून आमी मरपाक तयार आसपाक जाय. जाल्याच आमी गोंयकार. कॉलर टायट करून भोवले, म्हादय म्हाजी आवय, गोंय इज माय मोग. बेश्टे म्हणलें म्हण कांय जावचें ना. आयज आमीच गोंयकार, आयज आमीच गोंयकार. आमचे न्हंयो आमी सांबाळूंक ना, आमची तळी आमी सांबाळूंक ना, आमचे झरे आमी सांबाळूंक ना, आमचे व्हाळ आमी सांबाळूंक ना. कोण तरी येता व्हाळात एक स्क्रॅप यार्ड घालता, आमी ओगी आहा. कोण तरी येता आपले सगळे टॉयलेटचे उदक धाडटा, न्हंयेन आमी ओगी आसा. कोण तरी कंपनी येता, म्हादय आमची आवय आमची न्हंयो पोल्यूट करता, आमी ओगी आहा. कोण तरी येता आमच्या तळ्याक लागून, थंय झरेक लागून एक व्हडली बिल्डिंग बांदता, झर काबार करता, तळे काबार करता, बांय पोल्यूट करता, आमी ओगी आहा. सोसीत आसा, सोसीत आसा, सोसीत आहा. कित्याक आमी आमचें लायफ ह्या म्हादयक, ह्या उदकाक आजून पर्यंत कनेक्ट करूंक ना. उदक ना जाल्यार आमी कशें फडफडटा तें आमकां खबर आसा. 1 वर 2 वर तान लागता तेन्ना आमी कितें जाता आमकां तें आमकां खबर आसा. पूण तरी आमी जागे जायनात, तरी आमी लोकांक जागे करिना. आमी आमच्या कम्फर्ट झोनान आहा. हांव, म्हाजी फॅमिली, म्हाजी बायल, भुरगीं, म्हाजी आवय बापूय, म्हाजी गाडी, बंगलो आनी म्हाजें काम, दॅट्स इट. म्हाका आनी कांय लागना. अरे तूं जितो कसो आसा, तुजी फॅमिली कशी जिती आहा? तूं घरा जेन्ना वयता जेवपाक तेन्ना तुजी बायल तुका जेवण करता तें खंयच्या उदकान करता? ते मागीर बिस्लरीचे आसूं नाजाल्यार आनी खंयचे आसूं, ह्याच उदकांतल्यान तयार जाता सगळें. गोंयानूच आहा सगळे प्लांट. पूण कित्याक आमी कनेक्ट करिना? आमकां भरपूरच्या जाणांक खबर नासतली म्हादय म्हटल्यार कितें. आमी म्हादय, आमी आयज येयलात, म्हादयक लागून आमी येयला. आयज आमकां तुमकां सांगपाक जाय, तुमकां दाखोवपाक जाय. हो जो मुवमेंट आमी लॉन्च केला, टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट, म्हादय खातीर गोंयकारांचो एकवट. हो एकवट कित्याक केला? हो एकवट
आमची म्हादयच न्हू तर आमचे गोंय वाटोवपाक, आमकां स्वताक वाटोवपाक, आमच्या फुडल्या पिळगेक वाटोवपाक आमी हें केला. हो मुवमेंट बंद जावपाचो ना. हो मुवमेंट जो मेरेन, जशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साची क्रांती, जो मेरेन गोंय आसा, जो मेरेन ही पृथ्वी आसा, तो मेरेन आसतली. तशेंच टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट हो असोच चालू उरतलो. प्रत्येक न्हंय, प्रत्येक तळें, प्रत्येक वॉटर बॉडी, उदकाचो जो सोर्स आसा तो आमकां लागून म्हादय आसतलो, तो आमकां लागून आमची आवय आसतलो, तो तितलोच आमकां पवित्र आसतलो. आमी जो मेरेन गोंयकार रिस्पॉन्सिबल जायना, जो मेरेन उदकाचो यूज आमी सारको करिना, तो मेरेन आमी म्हादय वाटयता म्हणपाक आमकां हक्क ना. आमी म्हादय वाटोवपाक भायर सरला हें तेन्नाच म्हणपाक आमच्यान जाता जेन्ना आमी स्वता उदकाचो एक एक थेंब ज्युडिशली यूज करता, बरे भाशेन यूज करता, वेस्ट करिना. तुमकां खबर आसा गोंयान आमच्या वर्साक कितले करोड उदक लिटर गाडयो धुवपाक वयता ते? कितले? 500 करोड. 500 करोड लिटर उदक आमचे फक्त गाडयो धुवपाक वयता. 10 लाख टू व्हिलर आसा, 3.5 लाख फोर व्हिलर आसा, गुड्स कॅरियर ऑलमोस्ट 75 ते 1 लाख आसा. गव्हर्नमेंटाचो डेटा आसा, रजिस्टर्ड आसा. वर्साक तुम्ही जर 40 फावटी, 30-40 फावटी जर तुम्ही धुले, गाडयो जर वॉश केले, एक गाडी धुवपाक तुमकां टू व्हिलर धुवपाक कमीत कमी 60 लिटर लागता. तुम्ही जर कार धुतले जाल्यार तुमकां 120 लिटर लागता, आणि जर व्हडली गाडी धुतले जाल्यार तुमकां 400 लिटर लागता. हे जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन केले जाल्यार तुमकां कळटलें की वर्साक आमी 500 करोड लिटर उदक, 500 करोड लिटर उदक आमी गाडयो धुता. तितूंतल्यान जी ग्रीज येता, ऑयल येता, हे सगळें पोल्युशन आमच्या न्हंयान, आनी त्याच म्हादयक जिका आमी आज आवय आवय म्हणून जी आड्डी मारता पळय, त्याच आवयच्या पोटान आमी घालता. हे रिस्पॉन्सिबल गोंयकार आमी चिंतपाक जाय, आमी विचार करपाक जाय. ही जी क्रांती आसा ही विचारांची क्रांती आसा. जेन्ना आमचे विचार चेंज जातले, जेन्ना आमी विचारांनी बदल घडयतले, तेन्नाच खरी क्रांती जातली. ही क्रांती फेसबुकाचेर ना व्हॉट्सॅपाचेर जावची ना, ही क्रांती मिटिंगेक जावची ना, ही क्रांती मनान जावपाक जाय, प्रत्येक गोंयकाराच्या मनान दिसपाक जाय. फुडले फावट जेन्ना तुमी गाडी धुता तेन्ना तुमी विचार करा की आमी ती खंय धुता, कितले फावट धुता, कितले उदक वेस्ट घालयता. आमी जर 500 करोड लिटर जर उदक वेस्ट घालयता, एकटे मनशाक एका दिसाक जगपाक 135 लिटर उदक जाय, 135 लिटर, म्हणजे तेका एका वर्साक मिनिमम 50,000 लिटर उदक जाय एका वर्साक. अशे 10 लाख लोक, हे गाडयो ज्यो आमी धुतात पळय तेचेर 10 लाख लोक उदक पिवन जगपाक शकता. कितले 10 लाख लोक? गोंयचे पॉप्युलेशन, अर्धे पॉप्युलेशन. आयज अर्ध्या पॉप्युलेशनाक गोंयान उदक ना. चिंतला आमी केन्ना? ना. आमी विचार करिना. हो सरकार आमकां इल्युजनान दवरता स्वयंपूर्ण गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय 2.0, 3.0, 5.0 हेच रावतले. फुगडी कॉम्पिटिशन चलता, घुमटा कॉम्पिटिशन चलता, धालो चलता, आनी कितें चलता, सगळें चलयता. हो सरकार चलयता, हो सरकार आमकां चलयता, आमी सरकाराक चलयना. हो सरकार थारयता आयज गोंयकारांक कितें मेनू दिवया. फुगडी कॉम्पिटिशन दिवया, घुमटा कॉम्पिटिशन दिवया, तियात्र कॉम्पिटिशन दिवया, कितें दिवया. आनी आमी तेतूनच आसा, आमी बिजी आसा, आमचें लायफ बिजी 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 बिजी, पर्सनल लायफ बिजी म्हणटा आमी. कितें पर्सनल लायफ? एक गोंयान फ्लॅट घेवपाक कापासतात ना, ते पर्सनल लायफ. आयतार येता तेन्ना बाजारान वचून इसवण ना जाल्यार पॉम्फ्रेट हाडपाक ताकद ना, ते पर्सनल लायफ. आपल्या भुरग्याक बरें शिक्षण दिवपाक ताकद ना, ते पर्सनल लायफ. आपल्या आवय बापायक वखदां हाडपाक पयशे ना, ते पर्सनल लायफ. गाडयेन पेट्रोल घालून एक काणकोणाचे गोंयांक रावंड मारून येतलो म्हणून कापासतात ना, ते पर्सनल लायफ. कसले पर्सनल लायफ? कोणे केला ही हालत आमची गोंयकारांची? ही समृद्ध भूमी, ही भांगराची भूंय आमची कोणे आमकां भिकेक लायला? केन्नाच विचार करिना आमी. फुलां मारता, पाकळ्यो मारतात, नाचतात, कोण फुगड्यो घालता, कोण जय संतोशी मा म्हणटात तेंकां.
फक्त भाषणा करतात भाषणा करतात भाषणा करतात. याच्या पयलीं होच रोहन खंवटे पप्पू म्हणटा ते सीएमाक पप्पू. आज त्याच पप्पू वांगडा वचोन हो दुसरो पप्पू जाला. पप्पूचो भाव पप्पूच आसतलो. विधानसभेन ऑपोजिशनान व्हडली व्हडली भाशणां करतालो. आता कित्याक तोंडार टेप मारली? कितले करोड घेतले सांग लोकांक. कितल्या करोडान तुका खाकी पॅन घालून थंय कांपालाचेर व्हरपाक तुका उबो केलो तो सांगचो. कितल्या करोडांक ह्या आमोणकाराक ती खाकी पॅन घालपाक लायली ती सांगपाची. काल मोहन भागवत येयल्लो RSS. आमी सगळे हिंदू म्हणटा तो बरें आसा हिंदू. अरे तुम्ही जेन्ना हिंदू म्हणटात जाल्यार ही पवित्र गंगा कशी आमची गोंयची गंगा आमची म्हादय आयज जेन्ना सुकतली तेन्ना तुमचे हिंदुत्व खंय वयता? खंय भाड्याक घालतात तुम्ही तुमचे हिंदुत्व? जेन्ना होच 70रीचो 99% जो हिंदू लोक हा तो उदकाक फडफडोन मरतलो तेन्ना तुमचे हिंदुत्व खंय वयता? एक उतार तेणी काडूंक ना म्हादयचेर. हेंका दिसता आपूण पॅन्टी घालतले आनी हे करतले क्रांती करतले. कसली क्रांती करतले? तत्वांचे गजाली करता ते. RSS रिमोट कंट्रोल ना म्हणटा आपल्या कडेन. अरे रिमोट कंट्रोल ना जाल्यार हो रोहन खंवटे आमोणकार विश्वजीत राणे हो शेटये बिटये कशे पावले पॅन्टी घालून रे रातोरात? कोण गेल्लो न्हेसोंक तेंका? पप्पू? कोणे न्हेसयले हेंकां? हे स्वार्थी हे नालायक हे राजकारण्याने आमकां फोंडान घातला. आमकां अशे रस्त्यार उडयला. पादिशर केला. उदकाक पासून आयज पादिशर केला. जे उदक पिवन आमी जगपाक शकताले. ताटान अन्न काडून घेतले हेंच्यांनी. शेतां आमची पाड घालपाक लायली आमकां. ते विजनरी पर्रीकारान 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया तांदूळ करून आमची शेतां पुरयली कन्वर्ट केली. गोंय विकले कर्नाटकाक. गोंय विकले हेंच्यांनी सेंटराक. कोळसो हाडपाचें प्लॅनिंग चलता. सगळें चलता. विजनरी विजनरी विजनरी. कसले विजन? फक्त पिशान काडटात आमकां. फक्त भाशणां दितात. स्वयंपूर्ण 2.0 आनी कसलो स्वयंपूर्ण मित्र आनी कसलो पित्र सगळें चालू हेंचें. फक्त भाशणां. रियल लायफान आमचें आसा कितें? वयता थंय करप्शन, वयता थंय चोरतात, वयता थंय नाटकां. हें बंद जावपाक जाय. आमकां सगळ्यांक कळपाक जाय म्हादय कितें. आमी तुमच्या फुडें एक प्रेझेंटेशन हाडला. मुद्दाम हाडला की तुमकां कळपाक जाय म्हादय म्हटल्यार कितें. ही म्हादय म्हटल्यार कितें हें प्रत्येक गोंयकाराक कळपाक जाय. हो म्हादय जर ना जाल्यार आमचें कितें जातलें, तुमचें कितें जातलें, तुमच्या फॅमिलीचें कितें जातलें तुमकां कळपाक जाय. तेका लागून हें प्रेझेंटेशन केलां. ही म्हादय बेळगांवच्या डिस्ट्रिक्टान तिचो उगम जाता. थंयच्यान तिचो सोर्स आसा. देगांव म्हणून एक गांव आसा. त्या गांवच्यान ती व्हांवत सकयल येता. ती 70रीच्यान गोंयान येता. गोंयान जेन्ना ती येता ती थंयच्यान म्हादय जेन्ना उसगांव खांडेपार न्हंयक मेळटा तेन्ना ती म्हादय मांडोवी जाता. हांगाल्यान 150-200 मिटराचेर ही मांडोवी आसा. ही म्हादय थंय सांगाता लागीं. ते दिसची ना तुमकां. कित्याक थंय जुगार चल्ला, कॅसिनो चल्ला. काल तो मोहन भागवत हिंदूंचे गजाली सांगून गेला. हिंदुत्वाचे गजाली सांगून गेला. तेणे मिटींग घेतल्या कांपालारान त्याच्या 800 मिटराचेर थंय कॅसिनोची बोर्ड लागल्या. जुगार चल्ला, कॅसिनो चल्ला तो तेका दिसूंक ना. हे महाभारत जे जाले ह्यात जुगाराक लागून जाले ते तेका लक्षांत ना दिसता. तेका दिसता फक्त ती खाकी पॅन्ट चड्डी आसली ती आतां पॅन्ट जाले. गोंयान लजेन जाल्यार देवाक खबर. पूण तांकां ते दिसता असले हे ढोंगी मनीस. हे ढोंगी जेंका फाटल्यान जुगार चलता ती गोंयची संस्कृताय काय मोहन भागवताक विचारपाक कोणाकूच कापासतात जावंक ना. ह्या जुगाराक लागून महाभारत घडले ते कित्याक घडले विचारपाक कोणाकडे कापासतात जावंक ना. हिंदुत्वाचे गजाली करपी संस्कृतायेचे गजाली करपी हांव ह्या मोहन भागवताक हांव विचारता ह्या स्टेजी वयल्यान. ही आमची संस्कृताय? हे कॅसिनो आमचे संस्कृताय? हो जुगार आमचो संस्कृताय? हिंदुत्वाचे गजाली करूं नाका तुम्ही. हिंदूंक तुम्ही रक्षण करपाक येवंक ना. हिंदूंचे रक्षण केल्ले जाल्यार कितें जावपाचें? तुम्ही येयल्यात हांगा फक्त तुमच्या
स्वार्थाक लागून तुमचे राजकारण करपाक लागून ही मादय जशी तुमकां सांगली ती मादय जेन्ना खांडेपार नदीक मेळटा थंयच्यान जेन्ना ती येता ताका आमी मांडोवी म्हणटा ती अशी पळय मांडोवी हांगल्यान व्हांवता. हे मादयचो जर आमी गोंय कितले तो कॅप्चर करता कितले गोंय मेरेन ही मादय आमकां लागता मादय आमकां मादयचे जे बेसीन आसा वॉटर बेसीन ते कितले आसा 1580 स्क्वेअर किलोमीटर. आतां गोंयची आमची एरिया कितली आसा 3702 भितरले 1580 स्क्वेअर मिटराचेर ही मादय आसा म्हटल्यार 42.3% ऑलमोस्ट 43% 43% ही मादय आसा गोंयन. लक्षांत दवरा 43% ऑलमोस्ट अर्धे गोंय ही मादय आसा. ही मादय जेन्ना व्हांवता 87 किलोमीटर टोटल आसा तेचो 35 किलोमीटर कर्नाटकान आसा आनी तेची 52 किलोमीटर ही गोंयान आसा. जशें तुमकां सांगलें आमी ही 43% कव्हर करता 1580 स्क्वेअर किलोमीटर. गोंयची एरिया कितली आसा 3702. हे बेजीक गजाली तुमकां सगळ्यांक खबर आसपाक जाय जे गोंयच्या तुम्ही इंजिनियर जाया तुम्ही डॉक्टर जाया नाल्यार तुम्ही एडवोकेट जाया खंयच्याच पुस्तकान हे आमकां शिकयनात. खंयच्याच पुस्तकान गोंयची म्हायती आमकां मेळना कोण शिकयना कोण दाखयना ही आमी आत्मसात करपाक जाय. आमकां कळपाक जाय आमची गोंय कितें मादय कितें. जर आमी तिका वाचोवपाचे गजाली करता जाल्यार ना जाल्यार गरज ना. जेका कोणाक गोंयचे पडलेले ना मादयचे पडलेले ना तेंच्यांनी म्हायती तकलेन घालपाची गरज ना. आतां मादय जेन्ना येता ही व्हांवोन येता ही मांडोवी फक्त ही एकूच न्हंय न्हू एका ट्रिब्युटरीज आसता तेका बारीक बारीक न्हंयो जॉयंट जाता आनी ते जॉयंट जावन ही मादय जाता ही मांडोवी जाता. ती वयल्यान जर सुरवात करपाक गेले जाल्यार पयली जी मादय वयर जी आसा 70 वयर डोंगराचेर जिका मादय म्हणटा थंयच्यान मागीर सुर्ला येता मागीर वेळूज येता मागीर रगडा येता मागीर खांडेपार येता. आतां खांडेपारच्यान जेन्ना आमी सकयल येता तेन्ना कुडण्या येता थंयच्यार वाळवंटी येता बिचोली येता अस्नोडे येता आनी हांगा सिकेरी येता लास्ट नेरुलची जी न्हंय आसा शिकेरी न्हंय. आनी हे सगळ्याची एरिया मेळोन 1580. आतां तुमी प्लॅन पळयतात हो मॅप पळयता हेजेर जितले तुमकां लायनी दिसता हे सगळे लायनी म्हटल्यार उदकाचे सोर्स वॉटर बॉडी जे ट्रिब्युटरीज आसताले. जशें आमच्या आंगान जशें आमच्या बॉडीन आमचे नर्व्ज आसा आमचे शिरो आहा बारीक बारीक शिरो जातात व्हडले आर्टरीज जातात तशेंच हे तशेंच मानला. पूण आमी कितें करता आमचो वाळ निग्लेक्ट करता आमचे बारीक झोरो निग्लेक्ट करता तो प्रदूषित जाता पोल्यूट जाता आनी ओगी रावता. सो जेन्ना कर्नाटक चोरता ती चोरतात आमी आमची मादयची पाड घालता आमी आमच्या मादयक आमच्या आवयक पोल्यूट करता. सो हे बंद जावपाक जाय हे कळपाक लागून तुमकां सांगता. नेक्स्ट तालुका वायज आतां खुबश्या जाणांक खबर नासतली की मादय खंयच्या तालुक्यान इफेक्ट करता म्हणून. लोकांक दिसतलें कितें मादय म्हटल्यार फक्त खंय 70च आसा म्हणून. जर आमी तालुका वायज जर पळोवपाक गेले कितले पर्संटेज एरिया तालुक्याची मादय कव्हर करता मादयचेर डिपेंड आसा जाल्यार बार्देस 55%. बार्देस जो तालुका आसा आमचो जो 55% तेजी जी एरिया आसा म्हटल्यार जर 100 स्क्वेअर मिटर आसा स्क्वेअर किलोमीटर आसा जाल्यार भितरले 55 स्क्वेअर किलोमीटर मादय आसा. बिचोले 95% 95% बिचोलच्या हांगा कोण कोण येयल्ले आसतले तांकां सांगता मादय ना जाल्यार तुमचे लायफ गेले काबार ओवर एंड आउट टोटल वन शॉट. 95% आसा 70 100% 100% 70 म्हटल्यार मादय. तिसवाडी 65%. खुबशा तिसवाडीकारांक दिसतले स्पेशली पणजेकारांक शिक्षीत आसतले थोडे चड जे बाबुशाक निवडून हाडटा तांकांय सांगता बाबूश सुद्दां हाडून दिवचो ना. बाबूचो चेडो जो मेयर जाला तो हाडून दिवचो ना. ही मादयच पोसतली तुमकां. कितले शिकलेले आसूं तुमी कितले पॅन्टी घाला कितले चोड्डे घाला ब्राऊन कलरचे तुमकां ही मादयच पोसतली. आनी मादय पोसला तुमच्या जाणट्यांक कोणट्यांक सगळ्यांक ह्या मादयनूच पोसला. आनी 65% तिसवाडी ही मादयच पोसता. पोंडा 64% आनी साऊथ गोवाचो एक तालुका आसा जो खुबश्या जाणांक खबर नासतलो म्हटल्यार सांगेर. सांग्या वयली जी एरिया येदी व्हडली आसा भितरले 48% ऑलमोस्ट 50% सांग्यार ही मादयक लागता. खुबश्या जाणांक खबर नासतली ते म्हणटले आमकां मादय खंयच्यान लागता हे लक्षांत दवरा. 50% सांग्यार ही मादयक लागता. हे मादयचे बेजीन हो गोंयचो मॅप ही जी बॉर्डर आसा म्हणजे मांडोवी बेजीन हे सगळे जे तुमकां दिसता हे कर्नाटकान पावल्ले आसा. हे तुमकां जर झूम करून जर पळयत जाल्यार हांगा तुमकां कळटा ही गोंयची बॉर्डर आसा ही जी लायन आसा ती आनी हे कर्नाटका. सो हे सगळे जो कलर दिसता हो सगळे मादय.
ही म्हादय जशी गोंयान आसा तशी कर्नाटकान आसा, म्हणून कर्नाटका ती आपणाक जाय म्हणटा. तेजे मागीर तुमकां फुडें सांगता ते कितें जाय म्हणटा आनी कितें तेंच्यांनी केलां तें. म्हादयचें इम्पॉर्टन्स कितें? म्हादय म्हटल्यार कितें? पयलीं म्हटल्यार 43% जे आमचे डॉमेस्टीक यूज आसा उदक, जे आमकां उदक लागता तें उदक 43% जितलें उदक आमकां लागता 43% उदक आमकां म्हादय दिता. मागीर वायल्ड लायफ सँच्युरीज भितर आसा, भितर भगवान महावीर आसा, बोंडला आसा, डॉक्टर सलीम अली सँच्युरी आसा, मागीर फॉरेस्ट आसा, मागीर भितर मँग्रुव्ज, जे मँग्रुव्ज आमची खाजन लँड, आमची जमीन, आमचे मानशो, हें सगळें जे प्रोटेक्ट करता ते मँग्रुव्ज हे म्हादय कुशीक आसा. इनलँड वॉटरवेज म्हणजे जे लोक आयज आमी फेरयेन वयता, क्रॉस करतात, मागीर आमचे आयर्न ओर व्हरतात, जितलें ट्रान्सपोर्टेशन जाता हे सगळें इनलँड वॉटरवेज ह्या म्हादयन आसा. मायनिंगेचें जे ट्रान्सपोर्टेशन जाता सगळें ते ह्या म्हादयन आसा. ट्युरिजम इंडस्ट्री सगळी म्हादयचेर डिपेंड आसा. एग्रीकल्चर म्हटल्यार ऑलमोस्ट शेत, तुमी जाणा शेतांक, भाटांक, कुळागरांक जे उदक लागता तें म्हादय पासून मेळटा. आतां हे सगळें जालें, म्हादयचो आमकां इम्पॉर्टन्स कळ्ळो, म्हादय कितें ती कळ्ळी, जाल्यार आतां हो बोवाळ कित्याक, हो इशू कितें? म्हादयक लागून आमी आयज हांगा कित्याक जमले आनी म्हादयक लागून हो बोवाळ कित्याक चल्ला? कर्नाटकान एक प्रोजेक्ट काडलो, कळसा बंडुरा नाला प्रोजेक्ट. आतां हो जो प्रोजेक्ट हाडला भितर ते कितें करपाक सोदता? आपले जे तालुकाज आसा, भितर धारवाड आसा, भितर हुबळी आसा, हे जे एरियाज आसा, गदग आसा, ह्या तालुक्यांक ते थंयच्या लोकांक ऑलमोस्ट 50-60 लोकांक ते उदक दिवपाक सोदता. खंयचे? आमचे म्हादयचे उदक. म्हटल्यार तेंच्या कर्नाटकान जे न्हंयो, जे म्हादयक उदक दितात आनी तें उदक सकयल येता आनी आमच्या गोंयान हे मांडवी मेरेन पावता पळय, ते 2 न्हंयो, कळसा आनी बंडुरा, हे 2 न्हंयो, उगडास धरा, हे 2 न्हंयो जे कर्नाटकान आसा, गोंयान ना. ते कर्नाटकान आसा ते 2 न्हंयो, जे म्हादयक जॉयन जावन जी म्हादय सकयल येता पळय, ते 2 न्हंयो ते उदक डायवर्ट करून ते दुसऱ्या न्हंयक जोडपाक सोदता. परतो रिपीट करता, जे 2 न्हंयो कळसा आनी बंडुरा आसा ते उदक ते काडून आपल्या न्हंयांक थंयसर आपल्या दुसरे मलप्रभा बेसीन म्हणटा, आमचे म्हादय बेसीन तशें तेंचे मलप्रभा बेसीन आसा, मलप्रभा बेसिनान ते दिवपाक सोदता आनी तेका लागून हो तेंचो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा. आतां ते उदक कितलें मागताले? 7.56 TMC. 1 TMC म्हटल्यार ऑलमोस्ट 2800 करोड लिटर. ओके, सो इतले उदक ते मागताले. सो हेका लागून ही सगळी झगडी जाल्या. आतां ही झगडी आतांचीच न्हू, अशें धरू नाका की आतां 2000 सालान नाल्यार 2020 2018 चालू जाला म्हणून. हे खूब पयलींच्यान कर्नाटकाचे आनी गोंयचे उदकाक लागून झगडे चालू आसा. आनी कर्नाटका ही अशी स्टेट आसा जी स्टेट प्रत्येक राज्या कडेन झगडी करता उदकाक लागून. ती केरला वांगडा तेंची झगडी चालू आसा, तेंची तमिळनाडू वांगडा आसा, आंध्र प्रदेश, सगळे जितले नेबरिंग स्टेट आहा, महाराष्ट्रा वांगडा प्रत्येक दिसा ते फक्त झगड्योच करता. जशें तुमी गोंयान पळयला की कर्नाटकाक गोंयान येतात आनी आपणाक गोंयकार म्हणटात आनी गोंयकारांक दादागिरी करता, तशेंच ह्या न्हंयाच्या बाबतींत तेच करतात ते. नेक्स्ट, आतां हो एक प्लॅन आसा, म्हटल्यार हे जे 2 तुमकां पळयता, हो बंडुरा डॅम आसा, हलतारा, हे जे आसा पळय उदक, ते हांगाल्यान डॅम करून डॅम बांदून ते उदक थंयच्यान हे करून कॅनल बांदून ते व्हरपाक सोदता. एक 5-5 किलोमिटराचे 2 कॅनल बांदपाक सोदता आनी थंयच्यान ते उदक व्हरून आपल्या न्हंयेन जोडपाक सोदता. आतां अशें तेंच्यांनी डॅम बांदलेले आसा, अशें तेंच्यांनी कॅनल्स बांदलेले आहा. ह्या कॅनलांच्यान उदक वचोन ते जॉयन जातले, अशें तेंच्यांनी ऑलरेडी काम चालू केलां. ऑलरेडी थंय खणून दवरला. जेन्ना तुमी बेळगांव वयता तेन्ना उजवे सायडीन जर तुमी पळयत जाल्यार तुमकां दिसतलें की खणून दवरला. कणकू बीन जे गांव आहा थंयच्यान तुमकां दिसतलें कशें तेंच्यांनी खणून दवरला. आनी ऑलरेडी तेंच्यांनी इल्लिगली वॉटर डायवर्जन केल्लें आसा, चालू आसा. आतां हें घडलें कशें? कर्नाटकाच्यान पयलींच्यान 1962 to 71 हे पयलींच्यान चालू आसा. आनी गोंयान आमच्या लायट निर्मिती करपाक, वीज निर्मिती करपाक आमचे पयलींच्यान प्रयत्न चालू आसा. गोंय सरकाराचे प्रयत्न चालू आनी तेका लागून आमकां उदकाची गरज आसता. 1962 आनी 71 सालान सेंट्रल वॉटर एंड पॉवर कमिशन म्हणून आसा पळय, तेंच्यांनी एक प्रोजेक्ट केल्लो. तो प्रोजेक्ट कर्नाटकाची न्हंय आसा थंयच्यान आमकां लागतलो. सो तो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी आमकां करून दिल्लो. कित्याक? आमचे पिवपाचें उदक, आमचे लायट जनरेशनाचें उदक आनी आमचे इरिगेशन शेतांचें उदक हेचो प्रॉब्लम आमकां जावपाक जायना म्हणून. ते जाल्या उपरांत एक दूधसागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट म्हणून येयलो, तोय जालो. पूण 1980 कर्नाटकान हे सगळे भायर मारले. कर्नाटक पयलीं तयार जालो, आमचे चीफ मिनिस्टर तेन्ना आसले, कोण आसले, तेंचे मिटिंग्स जाले, सगळे जाले, ओके जाले. पूण लास्ट मुमेंटाचेर कर्नाटकान हो
जो प्रोजेक्ट गोंय सरकार करपाक सोदताली तो तेंच्यांनी भायर मारलो. 1990 म्हादय हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट म्हणून तेंच्यांनी एक काडलो. हो प्रोजेक्ट करपाचो तेन्ना हो म्हादयचो सामको बोवाळ चालू जालो. हे बोवाळ जाल्या उपरांत आमचे मिटिंग्स चालू जाले कर्नाटका वांगडा. तेंचो गव्हर्मेंट, आमचो गव्हर्मेंट, आमचे मिनिस्टर, तेंचे मिनिस्टर, हे सगळे जशे चलत रावले तेन्ना 19 बोवाळ जाल्या उपरांत केसी जाले, थंयसर आमचे उलोवणे जाले. सरकाराक हितून भितर सिरियसनेस घेवचे काय दिसले. सरकारान कितें केलें, 1998 एक देवूस्कर पॅनल म्हणून काडले, पॅनल ऑफ एक्सपर्ट. म्हटल्यार कितें, एक पॅनल काडले, भितर बरे बरे मनीस आसले, गोंयचे भितर पूत आसले, भितर गोंयच्या भायले पूत आसले जे ह्या विशयाचेर एक्सपर्ट आसा. म्हटल्यार कर्नाटकाक उदक दिवपाचें काय ना सारकें तकलेन घाला. हे जे पॅनल आसले, पॅनल ऑफ एक्सपर्ट्स, बेश्टे पॅनल न्हू, पप्पू करता तसली पॅनलां न्हू, तसले कमिटी न्हू. हे पॅनल सिरियसली बऱ्या लोकांचे एक पॅनल आसले आनी त्या पॅनलान सगळो अभ्यास केलो की म्हादय गोंया कडेन कशी दवरपाची आनी सरकारान कितें करपाक जाय हें सांगपाक 1998 हे पॅनल जाले आनी तेंच्यांनी आपलो 2 वर्सान 3 वर्सान तेंच्यांनी आपलो रिपोर्ट तयार केलो. 2002 कर्नाटकाक परमिशन मेळ्ळें उदक डायवर्ट करपाचें WRD मिनिस्ट्री कडल्यान. मागीर 2000 सन बीजेपीचो जो चीफ मिनिस्टर तेन्ना कर्नाटकान आसलो तेणे फावंडेशन स्टोन घातलो ह्या प्रोजेक्टाचो. 2009 आमचो गोंयची आनी कर्नाटकाची झगडी जाता म्हणून एक ट्रिब्युनल फॉर्म जालो. आतां ट्रिब्युनल म्हटल्यार 2 स्टेटीच्या मदीं जे आमी प्रॉब्लम आसता उदकाचे, ते वॉटर कशें आतां आमी डायवर्ट करप, कोणाक कितले दिवपाचे, कर्नाटकाक वांटो कितलो दिवपाचो, गोंयांक कितलो दिवपाचो, महाराष्ट्राक कितलो, हे 3 स्टेटी मदीं हे आमचे झगडे मिटोवपाक एक ट्रिब्युनल जालें. ह्या ट्रिब्युनलान 2018 एक एवॉर्ड दिलो. एवॉर्ड म्हटल्यार तेंच्यांनी आपली सगळी स्टडी सगळें पूर्ण केलें आनी तेंच्यांनी एवॉर्ड दिलो आनी तेंच्यांनी प्रत्येकाक उदक डिवायड करून घातलें. 2020 हे जो एवॉर्ड दिल्लो तो नोटिफाय जालो, म्हटल्यार तो एक ऑफिशियल गॅजेटाचेर येयलो, म्हटल्यार एक तो कायदो कसो जालो. ते उदक डायवर्ट करपाचे, कितले कर्नाटकाक दिवपाचे, महाराष्ट्राक कितले दिवपाचे, गोंयांक कितले दिवपाचे, फायनल जाले. तकलेन घाला, फायनल जालें. कर्नाटकाक कितलें उदक दिवपाक जाय हे फायनल जाल्लें आसा, हे ऑलरेडी डिसायड जाल्लें आसा. मागीर 2022 आतां ह्या डिसेंबरान हो आतां म्हादयचो बोवाळ परत तो जालो. कित्याक जालो, DPR म्हणून एक आसता, म्हणजे डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट. म्हणजे कर्नाटका जो कळसा बंडोरा जो प्रोजेक्ट करता ते प्रोजेक्टान तांकां कितले तेंचे खंयच्यान उदक ते खंय व्हरतले, कितले डॅम बांदतले, कितले फॉरेस्ट लागतले, कितें कितें सगळें इन डिटेल तेंच्यांनी एक प्रोजेक्ट केलो आनी तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तेंच्यांनी केलो आनी सरकाराक दिलो, वयल्या सरकाराक दिलो. आनी बीजेपीच्या वयल्या सरकारान ह्याच मोदीन जे हर हर मोदीचे थोडे गोंयकार नारो लायतात आनी मोदी आमकां वाचयतलो म्हणून गजाली करता, ह्याच मोदीच्या सरकारान तो DPR अप्रूव केलो. आनी तेकाच लागून म्हणजे ऑलमोस्ट आतां फायनल स्टेज म्हादय मरपाची. जशें आमी आमच्या सॉंगान म्हटलां, गळ्याक फांस लायलो, तसो जो फांस लायल्लो आसा ह्या मोदी सरकारान, ह्या BJP सरकारान आमच्या म्हादयक फांस लायल्लो आसा आनी तेंच्यान तो DPR अप्रूव केलो. आतां उदक कितलें ते जे जजमेंट येयले, ट्रिब्युनलाचो जो एवॉर्ड येयलो, भितर 3.9 TMC कर्नाटकाक वयता. 3.9 TMC म्हटल्यार 1 TMC म्हटल्यार 2800 करोड लिटर. तशें 3.9 म्हणजे ऑलमोस्ट 11 ते 12,000 करोड लिटर उदक तांकां वयतलें. तशें महाराष्ट्राकूय वयता भितर, हे लक्षांत दवरा. महाराष्ट्राकूय 1.33 वयता आनी गोंयांक 24 TMC गोंयांक उरता. हो फायनल जालो, सगळें जालें. आतां हें सगळें जेन्ना जातलें तेन्ना आमचेर इफेक्ट कितें पडटलो, गोंयचेर इफेक्ट खंय खंय पडटलो. जर तुमी पळोवपाक गेले, पयलें म्हटल्यार आमचे जे वेस्टर्न घाट, जशें वदळ विरेशान सांगलें, युनेस्को सायट, एक हेरिटेज सायट, कितलेशेच जातीचे प्राणी थंयसर, झाडां आसा, मुळां आसा, पाळां सगळें आहा, ते जनजीवन काबार जातले, वायल्ड लायफ काबार जातले. खंयचीच सेंच्युरी आमची उरपाची ना. आमचो उदक डायवर्ट केल्या उपरांत आमच्या मांडवीचो जो फ्लो आसा तो कमी जातलो आनी खारें उदक भितर सरतलें. जे मांडवीचें उदक आमी आयज जे पितात, जे म्हादयचें उदक जे आमी पितात, जे गोडें उदक आसा, सायें उदक आसा, तेच उदक
वेस्ट जातले तेच उदकान खारें उदक भितर सरतले आनी गोंयकारांक पिवपाक खंयच्याच प्लांटाक एक थेंब सुद्दां उदक उरचें ना. एक थेंब सुद्दां उदक उरचें ना, इतले सिरियस ही गजाल आसा. आमचो अंडरग्रावंड वॉटर टेबल जो आसा, आमचो जो उदकाक जमनी पोंदा जे वॉटर टेबल आसता, उदक आसता, तेंय कमी जातलें. आमचो टोटल इकॉलॉजिकल डिझास्टर जातलो. आमचे टुरिझम काबार जातले, आमचे मायनिंग काबार जातले, आमची शेतां काबार जातली, कुळागरां काबार जातली, आमची भाटां काबार जातली, आमकां नुस्तें उरपाचें ना. म्हणजे गोंयचें अस्तित्व टोटल A to Z, GOA गोवा जे आसा, गोंय जे आसा, हे गोंय म्हादय बरोबर काबार जावपाचें आसा. आनी हें जावपाचें आसा. तुमकां जर दिसात ही मिटींग आमी घेतल्या फक्त तुमकां हांगा आमचो स्ट्रेंथ दाखोवपाक, नाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साची पावर दाखोवपाक जाल्यार न्हू. ही मिटींग आयज ह्या नव्या क्रांतीची सुरवात करपाक तुमकां आपयल्ली आसा. तुमकां कळपाक जाय हो मॅटर, हो इशू कितलो सिरियस आहा तो प्रत्येक जाणांक कळपाक जाय. हांगा जेन्ना आमचें गोंयच उरचें ना, जेन्ना म्हादय उरची ना, तेन्ना आमी आयज जोडून कामाक वचोन धंदो करून भुरग्यांक शिक्षणाक घालून फायदो कितें? बंगले बांदून, बिल्डिंगे घेवन, फ्लॅटां घेवन कितें इन्व्हेस्टमेंट करून फायदो कितें? जर उदकूच ना जाल्यार फायदो कितें? सो ही अल्टिमेट फायट. अल्टिमेट म्हटल्यार फायनल फायट आसता. हेच्या वयर आनी खंयची झगडी ना, हेच्या वयर आनी झगडी ना. आनी जशें तुमकां दाखयलें, ट्रिब्युनलान ऑलरेडी 3.9 TMC उदक डायवर्ट करपाक तांकां परमिशन दिला. तेका लागून तेंच्यांनी जो ट्रिब्युनलाचो एवॉर्ड आसलो तो नोटिफाय ह्या सरकारान केलो, बीजेपी सरकारान. त्याच बीजेपी सरकारान तेंचो जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आसलो पळय तो रिपोर्ट सुद्दां तेंच्यांनी पास केलो, अप्रूव केलो. म्हटल्यार आतां तांकां थोडीशी आनी परमिशनां घेवपाक जाय, फॉरेस्टाची बीन बारीक बारीक क्लियरन्स, आनी तांकां आपलो प्रोजेक्ट चालू करपाक मेळटलो आनी गोंय ह्या वटेन काबार जातलें. काबार जातलें. मॅक्झिमम 10-15 वर्सां मॅक्झिमम काडपाक शकता आमी. 10 to 15 years. कांयच उरपाचें ना, एक थेंब उरपाचो ना. अरबी समुद्र परतो सगळो गोंयांत येतलो, परतो भितर सरतलो, एक थेंब उदक मेळपाचें ना आमकां. रडटले आमी उदकाक, पादिशर जातले. हे जे आयज मिनिस्टर्स आसा, करोडांनी रुपया करून दवरला, दुसऱ्या दुसऱ्या स्टेटीन तेंच्यांनी प्रॉपर्टी घेवन दवरला, सगळे वयतले आपल्या गांवांक. आमी खंय वयतले? आयज हे कन्नडिगा आसा, UP, बिहार, अख्खी इंडिया हांगा भरलेली आसा. सगळे जाण आपली बॅगां पॅक करतले, कोण ट्रेनीन, कोण गाडयेन, कोण फ्लायटान आपल्या गांवांक वयतले. आमी खंय वयतले? आमी आमचें दिलें. सद्या गोंयच दिल्लें आसा आमी. आमचें गोंयकारपण दिल्लें आसा, आमची आयडेंटिटी, आमची अस्मिताय, आमचें अस्तित्व आमी दिल्लें आहा. आतां लास्ट एकूच गजाल आमच्या कडेन आसा वाटोवपाक, ती सुद्दां लास्ट स्टेजीचेर आसा. ती सुद्दां लास्ट स्टेजीचेर. ती जर वाटयना आमी आमकां गोंयकार म्हणपाचें बंद करपाक जाय. वी लव गोवा म्हणपाचें बंद करपाक जाय. शेतांनी वचोन फोटो घालपाचें बंद करपाक जाय. न्हंयच्या कुशीक वचोन सोंगां बरोवपाचें आमी बंद करपाक जाय. सगळे गजाली बंद करपाक जाय. जेन्ना आमी तो फोटो मारता आनी फेसबुकाचेर अपलोड करता, नाल्यार व्हॉट्सॅपाचेर, नाल्यार इंस्टाग्रामाचेर DP दवरता आनी हॅशटॅग दिता, फील्ड, रिवर, गोवा, माय मोग, लायफ, हें तें, तेन्ना ते शेत वाचोवपाक आमी कित्याक भायर सरना? इतले इरिस्पॉन्सिबल जाला आमी? इतले इरिस्पॉन्सिबल, इतले नालायक जाला आमी? ह्या राजकारण्या भशेन आमी कित्याक नालायक जाला आयज? हे राजकारणी नालायक जाला म्हणून आमी नालायक जाला, आनी आमी नालायक जाला म्हणून हे आयज उडक्यो मारता. हे लक्षांत दवरा. आमी नालायक जाला म्हणून आयज उडक्यो मारता ते बिंदास, फियरलेसली. येदो व्हडलो इफेक्ट जेन्ना आमचेर पडटा तेन्ना आमी भायर सरपाक जाय. सरपाक जाय की नाका? आतां तुमी हय म्हटलें, विश्वेशान येदो व्हडलो मॅनिफेस्टो मुद्दाम वाचलो आमी तो. आमकां खबर आसली, थोडे आयकतले, थोडे आयकचे ना, डजंट मॅटर, फरक पडना. आमी आमचें कर्तव्य केलें. आमी आमचें कर्तव्य केलें. आतां वेळ येयला तुमी तुमचें कर्तव्य करपाक जाय. आमी सगळ्यांनी मेळोन आमची ड्युटी करपाक जाय. एज अ गोंयकार म्हणून आमची म्हादय वाटोवपाक जाय. ह्या मॅनिफेस्टोची कॉपीज आमी प्रत्येक जाणांक दितले. प्रत्येक घरान वयताना तेन्ना आमी तांकां दाखयतले, तेंचे सिग्नेचर घेतले, सिग्नेचर मुवमेंट जातलो, सिग्नेचर कॅम्पेन जातली.
कोणाक दिसता तो मारतलो, कोणाक दिसना तो मारचो ना. पूण आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स, एज अ गोंयकार, आमी आमची मादय वाटोवपाक, आमी आमचो जीव दिवपाक रेडी आसा, आमचे रगत दिवपाक आमी तयार आसा, आमचो घाम दिवपाक आमी तयार आसा, आमचो वेळ आमी दिवपाक तयार आसा. तुमी डिसायड करपाक जाय की तुमी तितल्याच लेवलाचेर ही मादय, तुमचें अस्तित्व, तुमची आयडेंटिटी वाचोवपाक तुमी तयार आसा काय ना ते. आतां एक कॅल्क्युलेशन आसलें की गोंयांक 2050 सालान कितलें उदक जाय पडटलें. जर आमी पळोवपाक गेल्यार टोटल आमकां उदक जाय 208 मिलियन मिटर क्यूब, 1 मिलियन म्हटल्यार 10 लाख, तशें कितलेशेच म्हणजे करोडांनी लिटर आमकां उदक लागतलें, तशेंच इंडस्ट्रीकूय लागतलें. हें सगळें उदक आमचें बंद जातलें, ब्लॉक जातलें. सो हें फुडली जी नीड आसा पळय ती केन्नाच आमची कंप्लीट जावपाची ना. आतां हो सरकार 24 वरां उदक दिवपाचे गजाली करता, स्वयंपूर्ण गोंयचे गजाली करता, म्हादय काडून कर्नाटकाक विकता, तो आपले सिरियसनेस दाखयना. पूण होच सरकार जेन्ना आमचो MLA विरेश बोरकर एक क्वेश्चन असेंब्लीन घालता की गोंयांत कितलें उदक येता, खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कितलें उदक आसा, कितलें उदक दितात आनी कितलें शॉर्ट पडटा, तेन्ना हो डेटा येता आनी शॉकिंग डेटा. वयले जर तुमी 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी घेवंक गेल्यार पणजी, तालिगांव, सांताक्रूज, सान आंद्रे, कुंभारजुवा, मडकय, पोंडा, प्रियोळ, शिरोडा, वाळपय, जाल्यार 13 MLD उदक. 1 MLD म्हटल्यार 10 लाख. तशें 13 MLD उदक कमी पडटा. वाळपय, मागीर वाळपय, सांकळी, बिचोली, मयेम, पोरयेम 22 MLD. मागीर शिवोली, अल्डोना, सालिगांव, कलंगूट, टीव्ही, पोरवोरी, पेडणे, मांद्रेम 36 MLD. काणकोण, सावड्डे, सांगेम, केपें आनी कुडचड्यार 12 MLD. म्हणजे प्रत्येक दिसा मिलियन लिटर्स पर डे, प्रत्येक दिसा. लक्षांत दवरा, एका कॉन्स्टिट्युएन्सीक 20 लाख लिटर हे कमी पडटा. कितले? 20 लाख लिटर उदक कमी पडटा म्हणून कोण सांगता? हो सरकार सांगता. हो BJP सरकाराचो ऑफिशियल डेटा. विरेशान असेंब्लीन क्वेश्चन घातलेलो, त्याचो आन्सर तुमच्या फुड्यान दवरला. हो जो पप्पू स्वयंपूर्ण गोंयचे गजाली करता, हे उदक आमकां दिवपाक आयज तेका जायना. आयज आमी असेंब्लीन गेला ते कविता म्हणपाक न्हू, ते सेटिंगां करपाक न्हू, ते बिर्याणी खावपाक न्हू. आमी गेले आमचे प्रश्न मांडपाक. आमचो आमदार गेला आमच्या गोंयकारांचो आवाज म्हणून, एक वाघ म्हणून. आज झुंज दिता तो, फायट दिता तो. 27-28 वर्साचो भुरगो ते राक्षसा फुड्यान उबो रावता. आमचे जेन्ना कांय सामकें धडधडटा तो उबो रावता तेन्ना आमकां दिसता तेच्या वांगडा उबे रावचे कशें. पूण तो एकटो आमच्या सगळ्यांची पावर घेवन, आमचे आशिर्वाद घेवन, आमच्या सगळ्यांची उर्बा घेवन तो थंय वयता. ह्या ल्हानशा वयाचेर जेन्ना तो असेंब्लीन वयता, जेन्ना तो उलयता आमकां लागून, ह्या गोंयांक लागून, गोंयच्या पिळगेक लागून, तेन्ना आमी प्राऊड फील करता की आमचो कोण तरी भितर आसा. कितल्या वर्सांनी आमचो कोण तरी भितर पावलो, एक वाघ भितर पावलो. अशे भरपूरशे क्वेश्चन आहा, भरपूरशे आन्सर आसा. ह्या 5 वर्सांक ह्या सरकाराक नागडे करया. रेव्होल्युशनरी गोवन्स यांची पॅन्ट ना जाल्यार कितें चड्डी आहा ती देंवय ना जाल्यार नांव घेवं नाका रेव्होल्युशनरी गोवन्साची. ह्या 5 वर्सांक ती देंवयल्ल्या चड्डीन हेंकां येवन कांपाल येवनी आनी मागीर कोणाक आपोवनी, मावोन मोहन भागवताक आपया जाल्यार अमित शाह आपयना, ताच्या बापायक आपय, आमकां फरक पडना. आमकां फरक पडना. अरे आमकां मारलेले जाता तुमी आनी मारूं शकना, आमी जितेना. एकटोय गोंयकार हांगा जितोना. आमी मेल्ली मोडी आसा, मेल्ली मोडी आसा. आमकां आयज उदक ना, आमकां जॉब ना, आमकां आयज बिजनस ना, आमकां जागो ना रावपाक, आमच्या कडेन पयशे ना. आमी मेल्ले आहा, फक्त जगोंक जाय म्हणून जगता. भियो नाका मरपाक. कोण मारपाचो ना, एकूचदां मरतले आनी मेले सुद्दां जाल्यार पवित्र ह्याच मादयेन आमी वयतले. लक्षांत दवरा, ह्याच मादयेन वयतले. ह्याच आवयच्या पोटान आमकां जेन्ना वचपाक जाय तेन्ना भियो नाका मरपाक. एकूचदां मरतले, दोनदां कोण मरोंक ना. एक्सिडंट जावन वर्साक 350 लोक मरता. कोरोना आयल्यार 3,500-4,000 मरता. एटॅक घेवन कितले मरता, 1,500-2,000 कॅन्सरान मरता. भियो नाका मरपाक. क्रांती करून मेले जाल्यार असलो हुतात्मा स्मारक तरी लागतलो आनी केन्ना तरी भुरगीं सॅल्यूट मारतली तुमकां, सॅल्यूट मारतली. लक्षांत दवरा, एक सॅल्यूट पडटलो तुमकां.
आज जेन्ना आमी 1 मिनीट उबे रावले, एक तुमकां सांगपाक सोदता, जेन्ना आमी थंय उबे रावले आनी उबे जेन्ना रावतले ह्या फुडें, ते 1 मिनटाक आमी चिंतपाक जाय की त्या आमच्या जाणट्यांनी हे गोंय मुक्त करपाक, आमकां हे जमनीचेर फ्री दवरपाक, लिबरेट करपाक कितें कितें त्रास तेंच्यांनी काडला आसतले, पोर्तुगीजांचो कितलो मार तेंच्यांनी खाल्ला आसतलो, अत्याचार सहन केला आसतलो, हे तकलेन घालपाक जाय, विचार करपाक जाय. जेन्ना आमी तो 1 मिनीट विचार करतले तेन्नाच आमी फुडली आमची जी क्रांती आसा ती रिस्पॉन्सिबल वेन आमी फुडें व्हरपाक शकता, नाजाल्यार चोकाना. वयल्या पांयां पडले, 1 मिनीट सायलन्स दवरलो, मनान दुसरेच विचार, हें जावपाक जायना. जेन्ना आमी श्रद्धांजली दिता ती श्रद्धांजलीच आसपाक जाय. ते 1 मिनीट तरी तांकां दिया, ते 1 मिनीट तरी आमी सारकें दिवपाक जाय. हें आमचें कर्तव्य आसा, ही आमची ड्युटी आसा. आतां उदकाची हालत पळया, स्वयंपूर्ण गोंयचें चित्र हें. 24 तास नको, केवळ 24 मिनटे तरी पाणी द्या. लोक भीक मागता, 24 वरां नाका म्हणटा, फक्त 24 मिनटां दी. 24 मिनटां उदक दी म्हणटा. तेवटेन सेवरल विलेजीस वॉटर शॉर्टेजीन 70 जालो का, काबार 70. आतां उरला तें काबार जातले. पयलींच तांकां उदक ना, 70च्या हितून उदक ना. मागीर पळय नेक्स्ट हांगा पयरेत हांगा पेडण्या हांगा उदक नासलें, त्या बायलांक आमी मेळोन येयले. ती सांगता एक म्हयनो उदक नासता. जेन्ना हांवें स्वता थंयच्यान जेईचो फोन घेतलो, जेईक फोन मारलो, तेंचो आमदार काय फोन मारिना, तेंच्या आमदाराक काय पडलेलें ना. जेन्ना हांवें फोन मारलो तेन्ना तो जेई म्हाका सांगता की तांकां आमी पयऱ्यान उदक धाडटा, कित्याक आमकां उदक पावना. हांवें विचारलें कितलें धाडटा, तो सांगता 1 वर. पयऱ्यान 1 वर तो उदक धाडटा, उपकार करता. हो स्वयंपूर्ण गोंय. हे बीजेपी वाल्यांक कळपाक जाय, जे तेंचे कार्यकर्ते आहा तांकां कळपाक जाय हे बीजेपीचे डेव्हलपमेंट. अरे पूल ओपन केलो म्हणून जात्रा कशें त्या पुलार वचोन लेंबडे कशें नाचो नाका रे बाबा, पांयां पडटा. एका पुलार वचोन नाचले, कितें जालें ते पयलात तूं. घातली मरे पाड. हो बीजेपी सरकार कित्याक तुमकां सेल्फी काडपाक लायता? कित्याक 1 म्हयन्यान त्या पुलाचेर तो पूल म्हणपाच्या लायकेचो उरना म्हणून पयलींच सेल्फी मारा म्हणून सांगता. हय कितें ना? आतां अटल सेतू उरला, सेल्फी मारपाचे फक्त फोटो मात येता एक्सिडंटाचे आनी पॉडोलाचे. आनी ते बाबडे खांबे आमच्या पयशान लायला ते कोण तरी चोरता. हे पप्पू सरकार, गोंयचो लोकल पप्पू. पप्पू लायट म्हणटा पळय तसो पप्पू लायट. गोंयान आयज तुमकां पळोवपाक मेळटा सगळी कडेन टँकर आसात. ह्या हॉटेलांक व्हडलीं व्हडलीं हॉटेलां गोंयान आसात. गोंयान 80 लाख टुरिस्ट येता म्हणून सांगता. हे टुरिस्टांक पोचपाक व्हडले व्हडले जे मेगा प्रोजेक्ट्स आसा, व्हडले व्हडले रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट आसा, तांकां पोचपाक हे टँकर आसात. हे टँकर उदक काडटात म्हणून एक सर्वे जाल्लो आसा. एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी बॉडी आसा तेंच्यांनी सर्वे केला, जलशक्ती मंत्रालय आसा तेंची सर्वे केला. भितर तेंच्यांनी क्लियर कट बरयला, लक्षांत दवरा परतें. 85% आमचे गोंयच्यो ज्यो बांयो आसा, 85% ज्यो बांयो आसा ते सुकपाक पावला. तेचे वॉटर टेबल कमी जायत पावला. कितले? 85%. आनी आमी ज्या रितीन बिल्डिंगे बांदतात, ज्या रितीन आमी बिल्डिंगे जावपाक दिता, ज्या रितीन आमी हॉटेलां जावपाक दिता, भितर 100% बांयो आमचे हाडपाक. जे घरा कोण बांयो नळ गेल्यार बांयचेर वयता तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता हे सगळें हाडपाच्या, सगळें काबार जावपाच्या. तेन्ना फक्त PWD मिनिस्टर आमचो कोण आसा, काब्राल दिसता तो सांगतलो की आपूण गोंयान एक बिस्लरीचो प्लांट धाडटा आनी तेका लागून गोंयकारांनी फुडें सरचे आनी तांकां आमी 50% सबसिडी दिता आनी भितर 10,000 नोकऱ्यो मेळपाच्या. जातले काय नाय? हेच करतले. नोकऱ्याच्या हितून कोळसो तेंच्यांनी हाडलो. नोकऱ्याक लागून तेंच्यांनी कॅसिनो गोंयान हाडलो. नोकऱ्याक लागून तेंच्यांनी मोपा एअरपोर्ट गोंयान हाडलो. नोकऱ्याक लागून ते इंडस्ट्री हाडटा. मेळ्ळी आमकां नोकरी? हे अशेंच चलतलें, हे अशेंच चलत रावतले. हे तुमी जर पळयत. नेक्स्ट. आतां हे राजकारण कितें? ही म्हादय कर्नाटकाक कित्याक वयता हे तुमकां सगळ्यांक कळपाक जाय. गोंयान आमच्या 2 MP आसता, नॉर्थ आनी सावथ. अशें कर्नाटकान 28 लोकसभा जे मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आसता ते 28 आसता. कितले? 28. जेन्ना आमी सेंटराक एक गव्हर्मेंट फॉर्म करता, फॉर एक्झाम्पल मोदी जर गव्हर्मेंट फॉर्म करता जाल्यार मोदीक ह्या 2 सिटाचे पडलेले ना, तेका पडला ह्या 28 सिटाची. 28 सिटां खंय? कर्नाटकान.
कर्नाटकाचे फुडल्या मे म्हयन्यान इलेक्शन आसा असेंब्लीचे 224 सिटांचेर 224 सिटांचेर 2024 लोकसभाचे इलेक्शन आसा 28 सिटांचेर गोंयान 2 सिटांचेर तांकां हॅपी करपाक हेच्या पयलींच्यान तो काँग्रेस जावं तो बीजेपी जावं दोगांयनी फक्त कर्नाटकाकूच सपोर्ट केला आयज तेंचो मिनिस्टर WRD मिनिस्टर डायरेक्ट सांगता वील गो अहेड विथ म्हादय ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट म्हटल्यार तेका गोंयचे पडलेले थंय कोण आसा हो बीजेपी सरकाराचो मिनिस्टर सांगता व्हेरी व्हेरी शॉकिंग आनी व्हेरी व्हेरी इंटेलिजंट म्हणटा ते कर्नाटक आयज करीत आसा पयलें म्हटल्यार तेंच्यांनी DPR अप्रूव्ह करून घेतलो आनी रोखडोच तेंच्यांनी टेंडर काडलो कितल्या फास्ट पळया 8 दीस सुद्धा जावंक ना तेंच्यांनी कलसा बंडुरी ड्रिंकींग प्रोजेक्ट टेंडर टू बी फ्लोटेड सोन रोखडे तेंच्यान डिक्लेअर केले की आमी टेंडर आतां काडटले काम चालू जातले गोंयकार काबार जातले गोंयकार मरतले गोंयकार उदकाक पादिशर जातले आनी आमी आमचे गांव आसा ते गांवांक एक्चुअली बेनिफीट काय जाना हें सांगता ते पिवपाक उदक व्हरना ते उदक ते इरिगेशनाक व्हरता ते उदक ते आपल्या उसांक व्हरता उसा पासून ते जे शुगर करतले जे साखर करतले ते कारखान्यांक व्हरता हें तकलेन घाला तुमी ते थंयसरूय गरीब लोक आसतले ते गरीब लोकांक हें उदक पावपाचें ना हें उदक परते गोंयान जशें राजकारण चलता तशेंच थंयसरूय राजकारण करता हांगा जशे लोक गरीब आसा तशे थंयसरूय लोक गरीब आसा ते गरीब लोकांकूय ते तशेंच फटयतात हें तकलेन घालात आतां हो सिटी रवी जो बीजेपीचो गोंयचो प्रभारी ऑब्जर्वर जो येता तो हांगा काँग्रेसीक म्हादय कर्नाटकाक मेळची म्हणून तो आंदोलनां करता व्हडले व्हडले ट्वीट करता व्हडले व्हडले पोस्टर घालता सगळें करता ह्या वाटेन बीजेपी नाटकां करता की आमकां म्हादय वाटोवपाक जाय आनी आमी झगडटा मोदी गोंयान येता श्यामा प्रसाद मुखर्जीन वयता एअरपोर्टाचेर वयता आनी गोवा मेरा प्रिय है गोवा बहुत मेरे करीब है आनी आपूण गोंयकारूच कसो उलयता पूण होच मोदी आमची म्हादय आमची आवय कर्नाटकात दिवपाक ती डील करपाक हांगा सगळ्या मिनिस्टरांक बसोन तांकां एका पेजीर हाडपाक एग्री करपाक हो गोंयान येता सो तसोच नेक्स्ट कर्नाटकाचे प्रोटेस्ट पळया हे कर्नाटकाचे प्रोटेस्ट म्हादय जाय म्हणून हो प्रोटेस्ट कर्नाटका म्हादय जाय म्हणून गोंयान कितले जाले प्रोटेस्ट 30-40 वर्सां हो जो विशय चलता गोंयान कितले फावट गोवा बंद जालो कितले फावट गोंयकार रस्त्यार बसले कितले फावट गोंयकारांनी पणजे ब्लॉक केली कितले फावट मिनिस्टरांच्या दाराचेर आमी गेले तेंचे पळया आनी सायडीक एक तुमकां लेटर दिसता हे लेटर खूब इम्पॉर्टंट आहा आयज खुबशे जाण म्हणटा पर्रीकर एक विजनरी लिडर भाई आमचो आसलोलो जाल्यार म्हादय आमच्या कडेन आसपी म्हणपी आहात तेच भाईच्या भक्तांक सांगपाक सोदता की तुमच्याच पर्रीकरान 2017 कर्नाटकाचो बीजेपीचो जो प्रेसिडेंट आसलो येडियुरप्पा तेका तेणी लेटर बरयलें की गोंयचे उदक लक्षांत दवरा सगळे जाण जे पर्रीकराक मानतात फक्त तो सिंपल हाफ शर्ट घालता म्हणून तुम्ही चिंतू नाका की तो भिकारी म्हणून त्याच्या चेड्या कडेन कितली प्रॉपर्टी आहा ती पळया कितले कंपनी आहा ते पळया कितले जमनी आहा ते पळया हे सगळी नाटकां करतालो पर्रीकर ह्याच पर्रीकरान ह्या बीजेपीक सांबाळपाक कर्नाटकान तांकां इलेक्शन जिखोवपाक ह्या कर्नाटकाक त्यांनी एक लेटर बरयलें आनी ते लेटरान तेणी डायरेक्ट बरयलें की गोंयचें उदक तुमकां पिवपाक लागून व्हरपाक आमकां कांयच ऑब्जेक्शन ना विचारलेले गोंयकारांक ह्या पर्रीकरान विचारले गोंयकारांक की हे लेटर आमी करूंक काय म्हणून असेंब्लीन विचारलेले न्ही हेनी हे लेटर बरयले जे आयज बीजेपीचे कार्यकर्ता बाई बाई म्हणून नाचतात तांकां सांगपाक सोदता तुमच्या घरातले नळ जे बंद जातले पळय ते ह्याच बाईक लागून आनी ह्याच लेटराक लागून तकलेन घालाय कोण विजनरी ना विजन आसले गोंय काबार करपाक
विजन आसले गोंय सोंपोवपाक, गोंयची शेतां भाटां, गोंयच्यो न्हंयो, गोंयचें अस्तित्व काबार करपाक ह्या पर्रीकाराचें विजन आसलें. आनी तेंच विजन आयज सगळे बाईचे विजन आमी फुडें व्हरता म्हणून आम आदमी पार्टी थंय व्हरून फुलां घालता. विजय सरदेसाय थंय वयता, रोहन खंवटे थंय वयता समाधीचेर आनी फुलां घालता की भाईचें विजन आमी फुडें व्हरतले. सो भाईचें कितें विजन हें तुमकां पयलीं कळपाक जाय. भाईचें विजन आमची मादय, आमची आवय कर्नाटकाक दिवपाची हें भाईचें विजन आसलें. म्हणून त्या मादयन, त्या आवयन ताका जो श्राप दिलो तो श्राप ताका लागलो आनी तेजी कितें हालत जाली आनी तेजें कितें जालें हें सगळ्यांक खबर आहा, सांगपाची गरज ना. ह्या पप्पूनूय उगडास धरची, त्या बाईचें 1 वर्स लक्षांत दवरचें. ते 1 वर्स ताका कसलो त्रास जालो आनी कितें जालें तें तुकाय चुकोवंक ना, तुकाय चुकचें ना. ही आवय पवित्र आसा. ह्या आवयच्या काळजांतल्यान जो श्राप तुका पडटलो तो असो लागतलो, परतो केन्ना उठचो ना, परतो केन्ना बोबके दिवपाक त्या स्टेजीर तूं पावचो ना. लक्षांत दवर, हें आमी सांगताय. आतां नेक्स्ट जेन्ना म्हादयचो DPR जालो त्या वटेन रोखडी काँग्रेसची प्रेस कॉन्फरन्स जाली. आमी म्हादय वाटयतले, म्हादय जागोर करतले, म्हादय जागोर करतले. कोण? काँग्रेस. देवा कडेन शपथ घेवन, कुर्सा कडेन, महालक्ष्मीन शपथ, दर्गान शपथ घेवन जे आयज BJP कडेन वचोन थंय चड्ड्यो आनी पॅन्टी घालून कांपालाचेर नाचतात, हे काँग्रेस म्हादय वाटयतले. जेंका आड आपले आमदार सांबाळूंक जायना हे म्हादय वाटयतले. पळया, हे पळया मुद्दम कर्नाटकान हेंचे नॅशनल लिडर हो तेंचो आसा रणदीप, हो कितें स्टेटमेंटां दिता. म्हादय आमी घेतल्या शिवाय रावपाचें ना, म्हादय आमी कर्नाटकाक दितले, म्हादयच्या लोकांक, कर्नाटकाच्या लोकांक आमी म्हादयचें उदक दितले म्हणून थंय भाशण करता. ही हुबळीची सभा. तेंचो वय तो सिद्धरामय्या, जो तेंचो काँग्रेसचो पयलींचो चीफ मिनिस्टर, तो थंयसर स्टेटमेंट करता. प्रत्येक जाण हांगा तेंचे काँग्रेसचे म्हादयचेर राजकारण करता. तुमी नेक्स्ट जर पळोवपाक गेले तेंचो इलेक्शनाचो मॅनिफेस्टो पळया, हो तेंचो मॅनिफेस्टो, काँग्रेसचो मॅनिफेस्टो. लक्षांत दवरा, हांगा हो तेंचो मॅनिफेस्टो. कितें म्हणटा? 500 करोड आमी निवडून येयल्या उपरांत आमच्या पयल्या कॅबिनेटाक पयलेच फावट आमी रोखडेच 500 करोड दितले आनी टोटल आमी 3000 करोड म्हादय कर्नाटकान व्हरपाक आमी सँक्शन करतले म्हणून ते मॅनिफेस्टोन घालतात, आपल्या जाहीरनाम्यान घालतात. आनी हीच काँग्रेस गोंयान आमकां सांगता आमी म्हादय वाटयतले. असले ढोंगी, हे नालायक, हे गोंयचे घातकी, हे पातकी म्हादय वाटयतले आनी हेंच्या वांगडा आमी वचपाचे स्टेजीर. अरे तुमच्या काँग्रेस लिडरांक, तुमच्या नॅशनल लिडरांक सांगा पयलीं म्हादय गोंयांक दिया म्हणून. ही म्हादय आमची आवय, ही आवय आमच्या पासून व्हरो नाका म्हणून सांगा. तुम्ही ढोंगा करतात, तुम्ही सोंगां करतात. कर्नाटकान तुमची फूल कॅम्पेन तेजेर चलता, BJPचेर फूल अटॅक चल्ला की तुम्ही म्हादयचो प्रोजेक्ट बेगीन कित्याक करिना म्हणून ही काँग्रेस अटॅक करता. तुम्ही जर पळयत, हो तेंचो लिडर शिवकुमार, हो डायरेक्ट सांगता आमची म्हादय आमचो रायट म्हणटा तो, आमचे उदक आमचो रायट म्हणून ते व्हडली सभा घेतली तेणी, व्हडले व्हडले ट्वीट केले, व्हडले व्हडले तेंचे मॅनिफेस्टो रिलीज जाला. हुबळी ते दीस व्हडली मिटींग जाले. हे सगळे जर पळोवपाक गेले मागीर ते डायरेक्ट सांगता इफ वोटेड वील कंप्लीट म्हादय प्रोजेक्ट इन 2 वर्सां. म्हणजे गोंयकारांक 2 वर्सान, फक्त 2 वर्सान काबार करता, सोंपयता म्हणून काँग्रेस कर्नाटकान प्रॉमिस करता. जाल्यार हीच काँग्रेस गोंयान येवन कसली सोंगां करता, कसले प्रेस कॉन्फरन्स करता आनी कसले जागोर करता. हांव युरिया लेमांक विचारता, तूं तुज्या राहुल गांधी कडेन उलयलो, सोनिया गांधी कडेन उलयलो, खडसे कडेन उलयलो, हो रणदीप आहा तेच्या कडेन उलयलो? तुम्ही जे कॅम्पेन करतात ही कॅम्पेन म्हादयक तुम्ही जर तुम्ही थंय दिवपाक सोदतात म्हणजे आमकां गोंयकारांक तुम्ही अक्षरशः उदकाक रोडोवपाक तुम्ही सोदतात आनी तुम्ही म्हादय वाटयता म्हणून गजाली सांगताय. कशें कितें जातलें? ही काँग्रेस ही असली फोटींग पार्टी, दुसरी कोण ना. ही BJP तर लुटू, तेंकां ग्रेड म्हणटा ते नात, ते सोडूनच दिया. पूण हे काँग्रेसूय तितलीच थर्ड क्लास आसा. ही काँग्रेसूय तितलीच पातकी आसा, तितलीच घातकी आसा आनी तितलीच जिम्मेदार आसा आमची म्हादय कर्नाटकाक दिवपाक. हे तुमी लक्षांत दवरा. जागोर जातले फुडें, भाड्याचे बैल हाडून जागोर करतले पयशांनी. आमचे बेकार भुरग्यांक 500 रुपया 1000 रुपया बायकान पेट्रोल घालून रॅली काडटले. युरीक टेन्शन ना, युरी कडेन करोडांनी पयसो.
दोल्ला बापायन करून करोडांनी रुपया आसतली संपत्ती आसतली आमच्या कडेन ना पण आमच्या आदल्या भुरग्यांक ज्यांच्या कडेन कांय ना तांकां 500 रुपया बायकान पेट्रोल घालून चिकन सोरो दिवन जागोर काडटले नाटकां करतली सोंगां करतले गोंय वाटोवपाचें मादय वाटोवपाची सांबाळून रावा हे पळय हें विचारा तांकां क्वेश्चन एक पॉलिटिकल पार्टी म्हणजे एक आयडियोलॉजी आसपाक जाय ऑल ओव्हर नेशन एक आयडियोलॉजी जेन्ना आसता जाल्यार हांगा आयडियोलॉजी डिफरन्स कित्याक जाता हांगा विजनाचो डिफरन्स कित्याक जाता हांगा कर्नाटकाक सगळे कित्याक वयता आनी गोंयकारांक कित्याक तुमी फोंडान घालतात हे काँग्रेसीक विचारपाक जाय हांगा हो आम आदमी पार्टीचो एक लिडर आसा हो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बरे वयल्या पोजिशनार आसा आम आदमी पार्टीन तो म्हणटा डबल इंजीन फ्रॉड बाय गव्हर्मेंट इन म्हादय प्रोजेक्ट ब्रिज तोय आप तो डीपीआर तो म्हादयचो प्रोजेक्ट लेट जालो म्हणून थंयसरूय ते बोवाळ घालतात आनी आम आदमी पार्टी थंयसरूय प्रोटेस्ट करतात म्हादय जाय म्हणून हे आम आदमी पार्टी हांगा कर्नाटका बोवाळ मारता रस्त्यार येता टोपयो घालून कशे वाटेतले आणि तो त्यांचो लिडर म्हाका सांगता आमकां सांगता आरजी फक्त बोवाळ मारता खंय आरजी फक्त घाटी घाटी करता खंय मेळोन काम कर यारे आमी दलाल वांगडा मेळना सॉरी वी आर नॉट अवेलेबल आमी एकटे चलतले आमचो विरेज जसो आमदार एकटो असेंब्लीन झुजता रेव्होल्युशनरी गोंस असेंब्लीच्या भायर एकटी झुजतली एकटी गोंय विकपी घातक्यांकडे आमी केन्ना टायप जावपाचे ना केन्ना तांकां ह्या पवित्र स्टेजीर रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या ना टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटाचेर आमी हाडचे ना ही आम आदमी पार्टी गजाली करता गोंय साल्वार करतले हेच ते हीच नाटकां हे 3 जाण जाले काँग्रेस जाली बीजेपी जाली आम आदमी पार्टी जाली आनी आतां चवथो कोण गोंयचो नाल म्हटल्यार पवित्र देवाक दवरता ते तुमी कितें ते म्हणा स्टेजीर म्हणपाक हांव शकना होच जेन्ना आतां तो तुमी पयला आसतले प्रेस कॉन्फरन्साक बोवाळ मारता फटफटता काय ना आं गोंय आपुणूच वाटोवपी म्हणून सांगता काय ना आपुणूच ऑपोजिशन लिडर म्हणून वागता काय ना हो विजय सरदेसाय जेन्ना सरकारान आसलो बीजेपीच्या तेन्ना तेचो आमदार WRD मिनिस्टर आसलो जेका ही म्हादयचो इश्यू लागता डायरेक्ट तेन्ना कर्नाटका उदक दिवपाचें म्हणून थारले 3.9 TMC उदक दिवपाचें म्हणून थारले ट्रिब्युनलान एवॉर्ड दिलो तेन्नाच हो विजय सरदेसायन स्टेटमेंट केलें इट्स अ विक्ट्री फॉर द पीपल ऑफ गोवा गोंयकार जिखले म्हणून असलो शेड्डॉन दुसरो पोवंक ना रे बाबा देवा पोवंक ना खरें सांगता असलो मनीस पोवंक ना ह्या 2 तोंडान हेका कितली तोंडां आदी खबर ना विजय सरदेसायक असलो फटींग मनीस आमी केन्ना गोंयच्या राजकारणान पोवंक ना इट्स अ विक्ट्री फॉर गोवा म्हणून तेन्ना हो बोबो मारतालो प्रेस कॉन्फरन्स घेतालो तेन्ना तेच्या तोंडार टेप मारलेली आनी आतां हो बोबो मारपाक चालू केल्या तेणी कितलो विश्वास दवरपाचो तुमी चिंतपा आमी मुद्दाम दाखयता तुमकां कित्याक हो फुडें मुवमेंट आमी जेन्ना व्हरतले भितर ह्या मुवमेंटान प्युरिटी उरपाक जाय आमकां जेन्ना जेन्ना क्वेश्चन येता की आमी युनायटेड ऑपोजिशन कित्याक ना आमी गोंय विकपी घातकी पातकी दलालां वांगडा आमी युनिटी करपाक शकना परत एकदा रिपीट करता वी आर सॉरी वी आर नॉट अवेलेबल वी आर आउट ऑफ रीच वी आर नॉट रिचेबल कितलोय प्रयत्न करा युनिटी करून आमकां टार्गेट करपाचे कितलोय प्रयत्न केला हेच्याय पयलीं इलेक्शनाक तुमी केल्लो आतांय तुमी म्हादयच्या बाबतीन करतले आरजी कित्याक वेगळी वयता पळय ही रिजन ही जर कोणाक रॉंग दिसता जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगचें कितें हें कितें जाता पळय तुमी दाखयता तें रॉंग तुमी वचपाक जाय आमकां प्रूव करचें तेंच्या लिडरां कडल्यान तेंच्या स्टेटमेंटां हाडपाची पूण आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स समर्थ आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन तितली पावर आसा तितलो आमच्या आंगान उजो आसा तितलो आमकां ह्या धरतीचो ह्या मायचो ह्या म्हादयचो आमकां मोग आसा आनी आमी हो मुवमेंट फुडें व्हरतले ह्या मुवमेंटाक लागून आमी जगतले ह्या मुवमेंटाक लागून आमी मरतले आतां
खुबश्या जाणांक आतां सगळें कळ्ळें कळसा बंडुरा कितें 2 न्हंयो वयतात उदक डायवर्ट जावन मलप्रभान वयतले कर्नाटकाक तांकां उदक वयतलें आनी ताका लागून केसी जाले गोंयान सुप्रीम कोर्टान केस घातल्या ट्रिब्युनलान एक एवॉर्ड दिलो 3.9 TMC कर्नाटकाक उदक दिवचें म्हणून थारयलें सगळें जालें. आतां हेका बीजेपी जिम्मेदार कित्याक? बीजेपी रिस्पॉन्सिबल कित्याक नाल्या हेच्या पयलींचे जे सरकार आहा ते रिस्पॉन्सिबल कित्याक? बेजीक तुमकां कळपाक जाय कर्नाटका आयज उदक कित्याक व्हरता कर्नाटका कितें म्हणटा गोंयकार म्हादयचें उदक यूज करिना 100% म्हणून आमी तेंचें उदक आमी व्हरता आनी तें उदक आमी यूज करता. कळ्ळें तुमकां? कर्नाटका म्हणटा गोंयकार म्हादयचें उदक पूर्णपणे यूज करिना तेका लागून आमी तें उदक आमच्या लोकांक दिवपाक व्हरता. आतां जेन्ना आमी ट्रिब्युनलान केस घातली तेन्ना एक गरज आसली. कसली गरज आसली की गोंय सरकार हे उदक यूज करता म्हणून दाखोवपाची. गोंयच्या लोकांक हे उदकाची गरज आसा म्हणून दाखोवपाची. पूण ह्या सरकारान जेन्ना ट्रिब्युनलान एवॉर्ड जालो भितर 2 स्टेटमेंटां तुमकां वाचून दाखयता. एक स्टेटमेंट जेन्ना गोंयांक उदक दिवपाक थारयलें तेन्ना कितें बरयलें? इन द एब्सन्स ऑफ एनी अदर रिलायबल एक्शन प्लॅन द ट्रिब्युनल परमिट्स द स्टेट ऑफ गोवा टू गो अहेड विथ अंडरटेकिंग प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन एंड स्टडीज. केन्ना? 2018. आमच्या कडेन खास गोंयचो डेटा कांय ना गोंय सरकारान सारको डेटा दिवंक ना म्हणून आमी तांकां सांगता की तेंच्यांनी स्टडी करची. जसो पप्पू म्हणटा आमी स्टडी करता तशी तेंच्यांनी स्टडी करची आनी इन्व्हेस्टिगेशन करचें म्हणून. मागीर तेंच्या डीपीआरान सांगलें प्रिपेरिंग द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट. जशें कर्नाटकान रोखडो आपलो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिलो तशें प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकारान दिवचे. आतां कसले प्रोजेक्ट रिपोर्ट? सरकारान आमच्या सांगलेलें आमी 58 आमी प्रोजेक्ट करतले. ते 58 प्रोजेक्ट आमी करतले आनी गोंयचे म्हादयचें उदक आमी यूज करतले म्हणून फक्त सांगलें. ट्रिब्युनलान तांकां 2018 सांगलें तुमी रिपोर्ट करून दिया. आयज कितले 2022 जाली. सरकारान अजून पर्यंत हे तकलेन घाला म्हादय कशी या बीजेपीन विकली मुद्दाम विकली अप्रूफ. जेन्ना तांकां ट्रिब्युनल सांगता तुमी रिपोर्ट करून आमकां दिया जाल्यार ह्या बीजेपीच्या सरकारान अजून पर्यंत एकूय रिपोर्ट केल्लो ना. 4 वर्सां जाली. फक्त आमदार विकते घेतात. फक्त स्वयंपूर्ण गोंयचे नारे घालतात. 4 वर्सां एक रिपोर्ट करूंक ना. जेन्ना उदळ तुमकां आमी सांगलेलें एक तेंच्यांनी पॅनल ऑफ एक्सपर्ट केल्ले. पॅनल ऑफ एक्सपर्टान 1998 2000 सालान तांकां सुचोवण्यो केल्ल्यो सजेशन दिल्ले. कितले? 2000 सालान. आयज कितली जाली? 2022. कितली 2023 जाले. कितली वर्सां जाली? 23 वर्सां. 23 इयर्स. लक्षांत दवरा 23 इयर्स फ्रॉम 2000 भितर काँग्रेस बीजेपी सगळ्यांचो सरकार भितर MGP तो ढवळीकर ढवळाढवळ करतात अजूनय आसा. हे सगळे पॉलिटिकल पार्टे भितर असेंब्लीन वचून येयले. सगळे सरकारान रावन येयले. गोवा फॉरवर्ड सरकारान रावन येयलो. तो पप्पूक नांव दिवपी मिनी पप्पू रोहन खंवटे तो दिवन येयलो. हे सगळ्यांनी सरकार पयलो. ह्या 22 वर्सांक तांकां जी सजेशन दिल्ले कितें सजेशन दिल्ले जे ट्रिब्युनलान दिला तेच लक्षांत दवरा परतें. जे 2018 ट्रिब्युनलान सांगला तेच ते पॅनल ऑफ एक्सपर्ट कमिटीन तांकां सांगलेलें तुमी डेटा कलेक्ट करा. तुमचे DPR तुमी रेडी करा. गोंयची केस तुमी स्ट्रॉंग करा विथ सायंटिफीक डेटा. उतरांनी न्हू. आयज आमची उतरां कितें येता? आमची जनावरां मरतलीं. आमची शेतां बुडटलीं. गोंयकार मरतले. आयज आमी हे म्हणटा कर्नाटकाय तेच म्हणपाक शकता न्हू. आमचे लोक मरता उदकाक. आमची जनावरां मरता. आमच्यो न्हंयो सुकता. आमच्या लोकांक शेताक लागून उदक ना. तेंच्यान ते म्हणूंक ना. कर्नाटकान A to Z रिपोर्ट केले DPR केले आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दिले. आनी आमच्या सरकारान मुद्दाम परते सांगता मुद्दाम कित्याक पर्रीकारान 2014 स्टेटमेंट दिल्ले की आमी गोंयच्या न्हंयचेर बारीक बारीक लो इंटेन्सिटी आमी बारीक बारीक डॅम बांदतले आनी भितर आमी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतले म्हणून. 2012 नॅशनल गव्हर्मेंटा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो नॅशनल हायड्रो पॉवर कमिशन जे आसा तेंच्यांनी 11 प्रोजेक्ट गोंयान म्हादयचेर करचे म्हणून तेंच्यांनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिल्लो आनी सरकाराक सांगलेली की हेचो तुमी DPR तयार करा फायनल प्रोजेक्ट तयार करा आनी आमकां सबमीट करा म्हणून. केन्ना? 2012. पर्रीकारान 2014 सांगलेले की आमी प्रोजेक्ट घालतले म्हणून.
मागीर 2016 हेंच्यांनी 16-17 हेंच्यांनी 1 करोड रुपया दवरलो हेचेर अभ्यास करपाक, एक कन्सल्टन्सी नेमपाक आनी हे प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक. आजून पर्यंत तेचेर कांयच जाल्लें ना. हेचो मिनींग इतलोच, ह्या सरकाराक खबर आसली की आमी केस शेणटले, आमची म्हादय वयतली. हे सगळे हांकां खबर आसलें. कित्याक जेन्ना 2000 सालान पॅनल ऑफ एक्सपर्ट तांकां सांगता की तुमी हे करपाक जाय, 2018 ट्रिब्युनल सांगता आनी 2023 DPR अप्रूव जाता 2022 एंडाक, आनी म्हादय आमच्या हातींतल्यान वयता. हे केस झगडपाक ऑलमोस्ट 150 कोटी मोडले सरकारान. कितले 150 कोटी एडवोकेटांक दिले. कितें केलें ते? ह्या बीजेपीन आमचो विश्वासघात केल्लो, ह्या काँग्रेसीन आमचो विश्वासघात केल्लो आसा. जाणून बुजून हेंच्यांनी हे रिपोर्ट तयार करूंक ना. जाणून बुजून आमच्या गोंयांत जी इलेक्ट्रिसिटी आमी जनरेट करपाक जाय ती करूंक ना. जाणून बुजून हेंच्यांनी पॅनल ऑफ एक्सपर्टाचो जे सजेशन आसले ते डस्टबिनान काडून मारले. जाणून बुजून हेंच्यांनी 2018 ट्रिब्युनलान सांगलेले सजेशन्स हेंच्यांनी भायर मारले. जाणून बुजून हेंच्यांनी असेंब्लीन केन्नाच म्हादयचो विशय इन डिटेल तेंच्यान डिस्कस करूंक ना. केन्नाच आजून पर्यंत घडलेली केस पेपर हेंच्यांनी पब्लीश करूंक ना, लोकां फुड्यान दवरूंक ना, वेबसायटीचेर अपलोड करूंक ना. हेंच्यांनी प्रत्येक गोंयकाराचो, ह्या गोंयचो विश्वासघात केला. हेंच्यांनी म्हादय विकली, हेंच्यांनी विकली. कर्नाटकान व्हरोंक ना. कर्नाटका कडेन इतली कापास्ताद नासली आमची म्हादय व्हरपाक, आमची आवय व्हरपाक. आमची आवय तर रडटाली, झगडटाली गोंयांत रावपाक. पूण ह्या काँग्रेसीन, ह्या बीजेपीन, ह्या दलालांनी काडून ती विकली, दिली, मुद्दाम दिली. आपल्या स्वार्थाक लागून आपली नॅशनल पार्टी, आपलो सरकार दिल्ली येवपाक जाय म्हणून. दिल्ली सरकार डबल इंजीन. कसले डबल इंजीन? लोक म्हणटा वयर बीजेपी, सकयल बीजेपी, उद्धव आमचो हे जातलो, डेव्हलपमेंट जातलो. वतो डेव्हलपमेंट? एजंट बसला हांगा, एजंट. चीफ मिनिस्टर बसोंक ना हांगा, मिनिस्टर बसोंक ना हांगा, एजंट बसला. सरकाराचे, वयल्या सरकाराचे एजंट. म्हादय दी म्हटल्यार म्हादय दिली, कन्नड भवन दी म्हटल्यार कन्नड भवन दिवपाक आमची कोमदाद जागो काडून दिलो हेंच्यांनी. आमचे नोकऱ्यो दिल्यो, आमचे इंडस्ट्री काडून दिले, आमचे अस्तित्व दिले, आमचो कल्चर दिलो. मुद्दाम दिलो हेंच्यांनी, मुद्दाम दिलो. आमकां गोंयकारांक थर्ड क्लास, थर्ड ग्रेड ट्रिटमेंट आयज आमच्या गोंयांत मेळटा. थर्ड ग्रेड. आमी फक्त फुगड्योच घालपाचे, आमी फक्त घुमटात वाजोवपाची हेंच्या फुड्यान, हेंच्या स्पर्धेक. अरे इतलेच जर आमच्या बायलांचे तुमकां पडलेले, आमच्या कलेचे पडलेले. गोंयांत आयज 3,500 हॉटेल आसा. 3,500 सेल्फ हेल्प ग्रुप आमच्या गोंयांत 3,500. प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपाक एक हॉटेल कित्याक तुमी दिवंक ना? सांजची वचोन थंय तुमी फुगड्यो घाला आनी पयशे जोडा, तुमची कला सादर करा. ट्युरिस्टांक कोणी तुमचे फुगड्यो कित्याक दिवंक ना? कित्याक आमचे घुमटा वाजोवपी भुरगे आहेत थंय घुमटा वाजयना हॉटेलांनी? कित्याक आमची कला सादर जायना? सनबर्नाच्या नांवान गोवा विलेज घातले ते रोहन खंवटेन. फकाणां केली आमच्या कलाकारांची, आमच्या डीजेची फकाणां केली. फालतू साऊंड सिस्टम. 100 लोक फुड्यान नाचले, 100 लोक फुड्यान नाचले. तो डीजे वाजयतालो. तो क्लबान सुद्धा वाजयता तेन्ना 200-300 लोक असतात. ही थट्टा, हो आमचो इन्सल्ट गोंयकारांचो. हे जे राजकारणी आमचो इन्सल्ट करीत आसात. आनी थोड्यांक रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हटल्यार पोटान दुखता तेंच्या. ते म्हणटा रेव्होल्युशनरी गोवन्स सदांच सगळ्यांक गाळयो कित्याक मारता? अरे विथ प्रूफ गाळयो मारता. विथ प्रूफ, विदाउट प्रूफ न्हू, विथ प्रूफ मारता. A to Z प्रूफ दाखयता. ही स्क्रीन घालपाक 15,000 रुपया मोडला आमी. तुम्ही जे पैसे घालता भितरले 15-17 हे स्क्रीनिंग घातला कित्याक तुमकां कळपाक जाय म्हणून. आमी एकटे वयता तेजे रिजन आहे, आमकां आमचो मुवमेंट पवित्र दवरपाक जाय. आज डोनेशन बॉक्सां बोवडली. थोडे म्हणटाले आरजी भीक मागता. हय, आमी आमच्या गोंयकारां कडेन भीक मागता. मागतले भीक आमी आमच्या गोंयकारां कडेन मागतले, आमच्या फॅमिली कडेन मागतले, हक्कान मागतले. घाला पोस्ट, काढा व्हिडिओ. अरे आमी दलालां कडल्यान पयशे घेयना, आमी बिल्डरां कडल्यान पयशे घेयना, कॅसिनो कडल्यान पयशे घेयना, आमकां खूब ऑफर या.
विरेशाक एका बिल्डिंग जो विरेश बिल्डिंग आडयता बिल्डिंग आडो नाका म्हणून सांगपाक करोडांचे ऑफर येता आमच्या आमदाराक करोडांचे. आयज तुमच्याकडे डोनेशन बॉक्सा भोंवडपाची पाळी येवची नासली आमची. ते पयशे जर घेतलेले जाल्यार आमकां पाळी येवची नासली आनी आमकां ते पयशे नाकाय बीन. आमी उपाशी रावतले. आमचे इन्स्टॉलमेंट एकदा चुको न्ही. आमचे भुरगे आपली इन्व्हेस्ट केल्ले कोरोनाक लागून जे फ्लॅट घेतलेले घरां घेतलेले गाडयो घेतलेले विकपाक चालू केल्या भुरग्यांनी. त्या भुरग्यांक 80 लाख 90 लाख 1 करोडाची ऑफर येयला बिल्डिंगे आडयलात म्हणून. पयशे घेवन सुशेगाद राव म्हणून ना. व्हडल्या बिल्डरांक कडल्यान आमकां पयशे येतात ऑफरी येतात घ्या म्हणून. लॉबिंग कडल्यान येता. पूण आमची प्युरिटी आमी दवरलेली आसा. आमी बाकीच्या लिडरा भशेन तुमचो विश्वासघात करपाचे ना. तुम्ही जो एक उलो आमी जेन्ना मारलो आनी तुमी त्या उलोचेर हांगा पावले हो विश्वास आमी केन्ना मोडपाक दिवचे ना. लक्षांत दवरा तुमी. मेल्या जाता उपाशी रावचे पडले जाता नुस्त्या ताटान नासल्या जाता नुस्त्या ताटान नासल्या जाता. पूण आमी चिटींग करचे ना. आमी एवरी टायम आमकां जेन्ना पयशांची गरज पडटली आमी तुमच्या कडेन येतले आमी मागतले. कित्याक हो मुवमेंट जर फुडें व्हरपाक जाय जर क्रांती फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार पयशे लागता. फुकट कांय ना. आमी फोलगां मारपाक पयशे मागना. ही म्हादय वाचोवपाक हे गोंय वाचोवपाक 1 रुपया जो तुमी दितलो तो ज्युडिशियल यूज जातलो. जसो ह्या फुडें आमी 1 थेंब उदकाचो येतलो तो थेंबाचो जो आमी यूज करतले तशेंच तुमी दिल्ल्या प्रत्येक रुपयाचो हांगा यूज तेच भाशेन जातलो. ही शपथ घेता ही प्रॉमिस करता तुमकां सगळ्यांक हे आझाद मैदानाचेर तांकां सगळ्यांक हे फ्रीडम फायटरांक स्मरण करून तांकां श्रद्धांजली दी. आतां आमी तुमकां जाहीरनामो दिलो वाचलो. ह्या फुडें आमी तो आउट करतले तुमकां कळटले. तुमकां ऑलरेडी सांगला आमचे स्टार्ट ह्या क्रांतीचो स्टार्ट ह्या क्रांतीची बिगिनींग आयज घरा गेल्या उपरांत घरा पावल्या उपरांतूच करपाक जाय. तुमचे बेसिनाचे जेन्ना तुमी नळ चालू करता तेन्ना तो बेश्टो चालू उरता काय ना हे तुमी पळोवपाक जाय. तुमी न्हाताना तुमी शावर कितले टायम तुमी शावरा पोंदा रावता हे तुमी पळोवपाक जाय. शावरान न्हाता काय बालदेन न्हाता हे तुमी पळोवपाक जाय. जेन्ना तुमी गाडी धुता आयतारची तेन्ना 4 वरां गाडी धुता काय ती पुसून काडटा हे तुमी पळोवपाक जाय. जेन्ना तुमच्या सायडीचो व्हाळ तुमची न्हंय जेन्ना आमचे तळे जेन्ना जोरो जेन्ना पोल्यूट जाता तेन्ना तो क्लीन करपाक आमी फुडें वयता काय ना. तो पोल्यूट कोण करता ताका आमी विचारता काय ना हे आमी चालू करपाक जाय. हे सगळे जर विचार आमी केले याद धरा जशें तुमकां उदक दाखयलो नेटवर्क जशें आमचे बॉडीन नर्व्ज आसा तशेंच सेम ते आसा. एक व्हाळ एक स्ट्रीम एक उदकाचो सोर्स मेळोन ही म्हादय जाता. लक्षांत दवरा. एक तुमकां तो व्हाळ फकाणां कशी दिसतली. आमच्या जाणट्यांनी 2-3 हजार वर्सां पयलीं खाजनां केलीं शेतां केलीं तेजेर तांदूळ उगोवपाक तेजेर पीक काडपाक त्या लायकीची ती जमीन केली. कितली वर्सां तेंच्यांनी मेहनत घातली आसतली ती विचार करा. ती खाजनां जेन्ना बुडयता हो सरकार आमी ओगी आहा. आमकां रिस्पॉन्सिबल जावपाक जाय. आमी स्टार्ट करया. हांगा जितले आमी येयलात आमी प्रत्येकानी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. आमी जेन्ना तुमकां उलो मारता तो आमकां लागून मारिना. तो उलो तुमकां लागून आसता तुमच्या फॅमिलीक लागून आसता आमच्या सगळ्यांच्या गोंयांक लागून आसता ह्या मातयेक लागून आसता. ज्या मातयेनूच आमी वयतले त्या मातयेक लागून आसता. आयज ही म्हादय ही आमची आवय हीच आमकां लागून आयज गणपती बाप्पा हीच म्हादय आयज आमकां लागून लॉर्ड शिवा हीच म्हादय आयज आमकां लागून जेजू हीच म्हादय आमकां लागून आयज सायबीण हीच म्हादय आमकां लागून आयज अल्ला म्हणून आमी मानया. ही पवित्र न्हंय ह्या पवित्र आवयक आमी राखया. हिका लागून झुजया हिका लागून आमी काम करया. आतां झुजया म्हणजे आमकां तलवारी काडपाची गरज ना. आमकां अवेरनस क्रिएट करपाक जाय. फर्स्ट टर्म अवेरनस. प्रत्येक गांवान आमचे टिम्स आसपाक जाय. प्रत्येक न्हंय प्रत्येक व्हाळ प्रत्येक तळे प्रत्येक झरो गोंयचो क्लीन आसपाक जाय. हेका लागून आमी वावरपाक जाय. आमी एवरी टायम सांगता आमी आमच्या कम्फर्ट झोनान आसा. हांव कंप्लेंट घाली जाल्यार म्हाका सरपंच वायट जातलो. म्हाजी फायल वयर पावतली.
माझ्या भुरग्याचो जॉब वयतलो, आनी कितें वयतलो. अरे जॉब करून करतलो कितें, मरपाचो दा. जॉब करून उदक मेळपाचें ना. कितले हाडटलो, 10,000 आनी 15,000 कितले बिस्लरी हाडटलो, आसा कापासता. जेवणाक जाय ती हॉटेलार बसतना बिस्लरी सुद्दां तूं पियाना आनी तूं बाकीचे हें करतलो, जावचें ना. विचार करपाक जाय प्रत्येक जाणांक. हांगा आमी ईच अँड एवरी आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी जर गोंयकारान घेतली जाल्यार गोंय वाटोवपाक आमकां टायम लागपाचो ना. प्रत्येक जाणांक ही मॅसेज आपल्या फक्त 10 मेंबरांक सांगली, 10 जाणांक सांगली. तूं ऑफिसान सांग, तूं गाड्यार रस्त्यार बसता, तूं नाक्यार बसता तेन्ना सांग, तूं स्कुलान वयता तेन्ना सांग, तूं आनी केन्ना करता घरा कडेन वयता तेन्ना सांग. आतां हळदी कुंकू येतलो तेन्ना बायलांक सांगता तेन्ना तुमी सांगा. पूण ही मॅसेज पावपाक जाय म्हणजे पावपाक जाय. म्हादय ना जाल्यार गोंय ना, गोंय ना जाल्यार गोंयकार ना, आनी गोंयकार म्हटल्यार आमी. हे सिरियसनेस जो मेरेन आमी दाखयना. आयज हांगाल्यान मिटींग जाल्या उपरांत आमी वयतले, परते घरा वचून 100 लिटर बायक धुवपाक वेस्ट करतले, शावरा पोना 2 वरां उबे रावतले, न्हंयेन काडून प्लास्टीक उडयतले, देवाची फुलां काडटा पोतयो काडटात न्हंयेन उडयतले. हे सगळें जर चलता जाल्यार म्हादेव उलोवपाचे गजाली करया नाका. वचोनी ती कर्नाटकाक. ह्या मिनिस्टरांकूय गाळी मारून फायदो ना, मात सुद्दां फायदो ना. आमी रिस्पॉन्सिबल जावया. प्राऊडली आमी सेल्फी जेन्ना आतां मारतले, जेन्ना आमी शेतान रावन न्हंय कुशीक जेन्ना सेल्फी मारतले, फोटो मारतले तेन्ना हॅशटॅग मारया, म्हादय आमची आवय, म्हादय आमची माय आनी ती आमकां जाय. बेश्टो मोग केलो म्हणून जावचो ना. आवय, आवयचेर आमी मोग करता. जेन्ना तुमची आवय जेणी जन्माक दिला, जन्म घातला तुमकां, ती आवय जेन्ना सीक पडटा, जेन्ना ती हातरुणार आसता, बेडीर आसता, तेन्ना तुमी सुशेगाद तिका रुमान दवरून टीव्ही पळयता? हय, व्हरता न्हू हॉस्पिटलान, धांवता न्हू हांगा थंय, 4 लोकांक आपयता न्हू, एम्बुलन्स आपय, आनी कितें आपय, आवय व्हरपाक जाय, वाचोवपाक जाय, वयता न्हू, अर्जन्सी दाखयता न्हू. जाल्यार आतां कित्याक ना? जाल्यार एक आवय आनी माय कित्याक म्हणया? ही तितलीच आवय आमची. आयज आवय आमची आवय नासतली तितली, पूण ही म्हादय आमच्या आंगान आसा 70%, 70% बॉडी आमची. जिणी जन्म घातला ती आवय आमची आवय नासतली तितली, पूण ही म्हादय तितली आवय आसा आमची. एवरी सिंगल टायम आय लव गोवा, म्हादय आमची माय जेन्ना म्हणटा तेन्ना ती आमकां जाय म्हणून आमी मेहनत करपाक जाय, काम करपाक जाय, अवेरनस करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता तुमी हांगा सगळे आयज येयले, हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणचो ना, हांव तुमकां थँक्यू म्हणचो ना, कित्याक तुमी म्हाका लागून येवंक ना, तुमी तुमकां लागून येयला, तुमी ह्या म्हादयक लागून येयला, ह्या मोगाक लागून येयला, तुमी ही फॅमिली म्हणून येयला, तुमी गोंयकार म्हणून येयला. सो नो थँक्यू, नो देव बरें करूं. पूण म्हाका जाय आमी आतां हो मुवमेंट फुडें व्हरतले. भितर भरपूरशे आमचे स्पेशल एक मेंबरशीप ड्रायव्ह चालू जातली. भितर डिफरंट प्रोग्राम्स आसतले. भितर युथा पासून, बायलां पासून, जाणट्या पासून सगळ्यांचे एक्सपर्ट आसतले, सगळ्यांचे मुवमेंट हे जातले. भितर पार्टिसिपेशन आसतले. डिफरंट गांवांनी, प्रत्येक गांवांनी जनजागृती मिटिंग्स जातले अंडर दॅट बॅनर, अंडर टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट. म्हादय खातीर गोंयकारांचो एकवट ह्या मुवमेंटा खातीर, ह्या बॅनरा खाला आमचे मिटिंग्स जातले. ते मिटिंगेक तुमच्या गांवांत ती मिटींग अरेंज करपाक, लोकांक आपोवपाक, अवेरनस क्रिएट करपाक तुमी काम करपाक जाय. उदकाचो यूज आमी सारको करपाक जाय. जर कोण वॉटर पॉल्यूट करता, उदक पॉल्यूट करता, तेची कंप्लेंट आमी पंचायतीन दिवपाक जाय. आमच्या ग्राम सभेक वचोन आमी उलोवपाक जाय. आमच्या म्युन्सिपाल्टीन वचोन आमी उलोवपाक जाय. हें जर आमी करिना जाल्यार काय जावपाचें ना. आमी आयच्यान जशी विश्वेशान प्लेज वाचल्या, ती प्लेज आमी खरी एक्शनान हाडया. आतां आमी हांगाच्या फुडें हांगा सिग्नेचर कॅम्पेन जातले. सगळ्यांक सांगता, तुमी इतलो वेळ रावल्ले आहा, कोण हांगा बसीन येवंक ना आनी आतां वचपाक म्हाका दिसता बसूय ना, पूण सगळ्यांक एक सांगता, प्लीज हे सिग्नेचर जेंकां कोणाक दिसता की ह्या मॅनिफेस्टोचेर आमी सिग्नेचर करपाक जाय, ह्या चळवळीन तुमी जर ही प्लेज जी घेतला, त्या प्लेजान जर तुमी 100% तुमी एग्री आसा जाल्यार तुमी सिग्नेचर करतले. प्लीज मिटींग जाली म्हणून घाई गडबडीन घरा वचपाचें करूं नाका. आयज घरा बेगीन पावले म्हणून ती म्हादय आमच्या पासून पयस वयतली, तकलेन घाला. आयज जर आमी बेगीन घरा गेले इनकम्प्लीट काम दवरून जाल्यार ही म्हादय आमी घरा बेगीन पावतले, पूण ही म्हादय आमच्या पासून पयस वयतली, ती परती आनी येवची ना. सो हो मुवमेंट आयच्यान चालू जाता म्हणून आमी डिक्लेअर करता. तुमी प्रत्येक गोंयकार जो हांगा येयला तो आयज क्रांतिकारी म्हणून येयल्लो आसा. तेज्या आंगान, तेज्या काळजान एक उजो पेटलेलो आसा. हो उजो
आमी मागाना की तुम्ही आमकां मतां मागपाक तुम्ही यूज करा, आमचें प्रमोशन करपाक तुम्ही यूज करा. हो उजो तुम्ही म्हादय आमची आवय, तुमची आवय, आमचें गोंय, आमचें अस्तित्व, आमची अस्मिताय, आमची आयडेंटिटी, आमचें एक्झिस्टन्स वाटोवपाक तुम्ही यूज करा. वयता वयता एकूच सांगता, आमी परतून तुमकां उलो मारतले, ही क्रांती फुडें व्हरतले, गोंय आमी वाटयतले आनी तुमचो विश्वासघात आमी केन्नाच करचे ना. देव बरें करूं. थँक्यू. उज्जो. काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा मनोज बाबाक. आनी तुमी सोंसणीकायेन तें ताचे उस्कावटनीन ताणें जें पळय सांगलां तें तुमी आयकलां देखून. हांव मागतां सिग्नेचर करून वेची आनी घरा वेचे पयलीं हे राष्ट्रगीत नॅशनल एंथम म्हणून सगळीं उबी रावया. आनी तसोच हांव मागतलो आसलो, तसोच हांव मागतां 2 लायन्यो करच्यो. जो सिग्नेचर क्यू आसा 2 लायन्यो करच्यो. एक लेडीज आनी एक जेंट्स जावचे. तेच्या पयलीं आमी नॅशनल एंथम हो चड म्हत्वाचो हो मुवमेंट कवर करचे पयलीं नॅशनल एंथम म्हणून सगळीं उबी रावया. मागता सगळ्या तांय उबी रावूंक नॅशनल एंथम म्हणून. गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की, भारत माता की. हांव मागतां 2 लायन्यो करूंक सायन करतना 2 लायन्यो, एक लेडीज जावं दी आनी एक जेंट्स जावं दी. दोनूय बाजूनी एक लेडीज एक जेंट्स